नावताचे सगळ्यांनी गाजयता दैविक शब्दाच्या नावान सगळ्यांनी मोगान एकवट्या कृपेन भरून देण्यानी देतो नावताचे सगळ्यांनी गाजयता देवात असलो सब रसना सो उसवाट सांभाळलो एक रसने सो तो जीव सांभाळलो तो सामसो उसवाट तसोच वाड आमी दैरात परगडता काळो कांत असल्या ताची दय हाडटा कृपेन बरोवन देण्यानी देतो नावताचे सगळ्यांनी गाजयता देव बरो दीस दिवन तुमकां सर्वांक दीस हो संतोश असो संभ्रम असो उल्हास असो देवाक अर्घ पठम असो कित्याक म्हळ्यार दैवीक शब्दाच्या नांवान सर आमी हांगासर एकठांय जाल्या 20 दिसां आदीं आमी दैवीक शब्द मनीस जाल्लो या पवित्र दिसो दुसरो जण मनीस जाल्लो या नेताल्या फेस्त आमी आचरण केलें आनी आज आमी हांगासर त्याच दैवीक शब्दाच्या मेळाचो घडणार पवित्र आत्म्या भयणीचो घडणार तशेंच पवित्र आत्म्या नित्य आराधन भयणीचो मेळ घडल्या सांत आर्नोल्ड जॉन्सनच्या नांवी हांगासर एकठांय जाल्या ताचें फेस्त आचरण करच्याक 1875 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ತಾರೀಕು आमच्या सेंट आर्नोल्ड जॉन्सनान येसवेरीक मेळ घडलेलो आणि हो मेळ ह्या जानेवारीच्या 1 तारखेच्या स्टॅटिस्टिक प्रकार 79 ರಾಷ್ಟ್ರಾಣಿ ಸುಮಾರು 5754 शाश्वत आंगण केल्ल्या संध्या मुखांतर विविध देशांनी सेवा दिवन आसा आनी आमी कोंकण करावळचे येसवेडी हांव एक करो येसवेडी मंगळुरी येसवेडी म्हणचे 156 जण याजक आनी ब्रदर्स आसात हांगासर खिऱ्यांत 1960 इसव्यांत येसवेरी घराची बुन्याद केल्ली आनी ह्या घरांत उब जाल्लो पयलो याजक जावन आसा बाप चार्ल्स पिंटो तो आपल्या याजक जिविताची 50 वर्सां आचरण केल्लें आसा तांचे सांगात आसा आमचो येसवेडीचो भोवमानादीक दोतोर बाप लियो कार्नेलियो येसवेडी भोपाळ आर्चबिशपीचो निवृत्ती आर्चबिशप तांच्या याजक जिविताचो 50 वर्सां तशेंच गवळी दिक्षेचो म्हणजे एपिस्कोपल ऑर्डिनेशनचो रुपयाचो आचरण केल्लें आसा तशेंच 15 दिसां आदीं कारवा देशाचो उपजल्लो पयलो येसवेडी याजक बाप क्रिश्चन फर्नांडीस तोय आमचे मदगेर आसात आनी हांगासर आमी जायते येसवेडी भाव जायते धर्मीक भयणी आसात आनी आमची कुटुंबाची जायते जाण हांगासर एकठांय जाल्या त्याच दैवीक शब्दाच्या नांवान तर आतां आमी उबे रावन
गव्य प्रवेश गीत बलिदान हे मोगाचे बापा तुझ्या भुरग्यांचे दिनवाशी काळजान उपकार मनान धन्या तुका भेटवचे सर आमी उबे रावया. Hearty welcome to all of you. मी सांगता मेळून या मिसाचो साक्रिफीस भेटवया आनी देवा घरगां दिवया. आयच्या विशेष संदर्भार ताणें आमकां हांगासर आपयल्याक आनी एका कुटुंबा भशेन आमी हे मिसाचो संभ्रम आचरसिया. बापाचे आनी पोताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव आमेन. सरस्वराची शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. हांगासर हजर आशिल्ल्या आमच्या सर याजक भावांनो आनी लोकधर्मी भाव भयण्यांनो, विशेश करून आमचो रेक्टर फादर जॉर्ज आनी आमचो गोल्डन जुबिलेरियन फादर चार्ल्स आनी नवच सासेदोत याजकपण घेतिल्ल्या फादर क्रिस्टन, ताच्या सैरदैरानो आनी आमच्या एसपीडीच्या मेळाच्या सर मित्रांनो इश्टांनो, आज वतो संतोशाचो दीस जावन आसा आमकां. देवाक अर्घां दिवंक आमच्या सांत आर्नोल्दाच्या मजतीन आमचो एसपीडी संस्थो एक ल्हान बिया बरी सुरू जाल्लो जर्मनींत, तें हॉलँडांत. तो सगळ्या संवसारांत पासरला आतां. 84 देशांनी आमचे सांदे वावुरतात आनी आमी सावकार्यांत इगोजमातेची जायती कुमो करतात. हें आमचें व्हडलें भाग जावन आसा. आमचे थोडे याजक भायल्या गांवांतावन आयल्यात, आंगोलातावन. तशें आमचे इंटरनॅशनल कम्युनिटी म्हणटा आमी, ती सांगता मेळोन देवाक अर्घां दिवंक ह्या मिसाचो साक्रिफीस आमी भेटयता. म्हाका वतो संतोश जावन आसा ह्या मिसाच्या साक्रिफिसांत शामील जावंक. आनी आमी विशेश तरान आज मागया संवसारांत पडलेल्या आमच्या समेस्त सांद्यांक, एसपीडीच्यांक, SSPS सिस्टर्स सर्वंट्स ऑफ द होली स्पिरीट, तशेंच SSPS एडोरेशन सिस्टर्स, 3 संस्थांचे स्थापक जावन आसात आमचे सांत आर्नोल्ड, फावंडर, फादर, लिडर सगळे म्हूण. आनी अशें आमी सांगता Hampatki, Sorpolvedar Devak,
आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगवंत सदांच संकार मरयेत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता चड बदला देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमेन सर्वपददार आनी ससनाच्या देवा स्वर्ग आनी संवसारांतून चलयताय तुजे परजेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळात तुजी शांती आमकां फावो कर तुमचो जिवीत दिवचो शब्द जावन आसाय त्या अपरिमीत सकताच्या तुज्या शब्दाक संवसारात जिवीत पाठोवच्याक तुवें धाडलोय तो मनीस जावन सर्व मदें सर्वां खातीर जियेलो आनी समेस्तांक ताका पातयेवच्यांक साश्टीक जिवीत ताणें बसायलें सार लोलदाक तुवें तुज्या अनंत उजवार शब्दाचो उजवार सर्वाय राष्ट्रांनी जनांगा मदें प्रसारच्याक नेमलाय त्याच सासणीक जिवीत दिवच्या शब्दाचो मोग आम सर्व थंय सोडय म्हूण आमी परातून मागता जेजू क्रिस्तांवच्या सुम्या वरवीं
जो तुझे सगळे पवित्रत्वाच्या ऐकतपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. देवाची सोल्ल्याची पेट आसली त्या सर्वेस्पराच्या मंदिरान सामुएल न्हिदोन आसलो. तेन्ना सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसां, तुवें म्हाका आपयलोय. एलीन जाप दिली, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक वच. तो न्हिदोंक गेलो. परतून सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. तो उठलो आनी एलीशी वचोन ताणें म्हळें, हांव हांगा आसां, तुवें म्हाका आपयलोय. पूण ताणें जाप दिली, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक वच. तवळ पर्यंत सामुएलाक सर्वेस्पराची वळख नासली आनी सर्वेस्परान आपल्या उतार ताका येदोळ पर्यंत कळीत करूंक नासलें. सर्वेस्परान परतून तिसरे फावटी सामुएलाक उलो केलो. तो उठलो आनी एलीशी वचोन ताणें म्हळें, हांव हांगा आसां, तुवें म्हाका आपयलोय. सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक समजलें. देखून ताणें सामुएलाक म्हळें, न्हिदोंक वच आनी तो तुका परतून उरो करीत जाल्यार जाप दी. उलय सर्वेस्परा, कित्याक तुजो सेवाक आयकता. सामुएल आपल्या जाग्यार न्हिदोंक गेलो. सर्वेस्पर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदले परी ताणें उलो केलो, सामुएल सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवाक आयकता. सामुएल वाडलो आनी सर्वेस्पर ताचे सोबे आसलो आनी ताचें एकच एक उतर निर्फळ जावंक ताणें दिलें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. San Paulun
कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, कूड व्यभिचारा पासत न्ही, ती सोम्या पासत आनी सोमी कुडी पासत. देवान सोम्याक मात्र मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो न्ही, बगार आमकांय तो आपले सक्तेन उठयतलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नेणांत गी. पूण कोण सोम्याक एकवडटा तो ताचे संगी एक आत्मो जाता. तर व्यभिचारांतावन पळापळ घेया. मनीस आधारता ते हर एक पाताक ताचे कुडी भायर तो करता. पूण व्यभिचाराचे पाताक आपलेच कुडी विरोध तो करता. तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेणांत गी. तोच आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्ही. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. तुमी तुमचीच आस्त न्ही. वर्तें मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्यात. देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. काळादी सप्त आसलो, सप्तो देवा सवय आसलो. ताची वळख धरून आमकां पवित्र करून मनशा रूप घेवन आयलो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुओ परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या दिसा जुआंव आपल्या दोग सिसा सांगाता नव्यान थंय उबो आसलो. तवळ ताणें जेजूक तेण्याच्यान समकून वेताना पळयलो आनी म्हळें, पळया देवाची शेळी. ही ताची उतरां आयकल्ले दोग सीस जेजूचो पाटलाव करन गेले. जेजू पाटी घुंवलो आनी ते आपणा फाटल्यान येतले ते पळोवन तुमी कितें सोदतात? पूण विचारी लागलो, रब्बी, तशें म्हळ्यार मेस्त्री, तूं खंय रावताय? म्हणाले ते. येया आनी पळया म्हणून जेजून तांकां सांगलें. ते गेले आनी तो खंय रावता ते तांणी पळयलें. आनी त्या दिसा ते ताच्या सांगाता रावले. तवळ सांजेची सुमार 4 वरां जाल्लीं. जुआंवचें आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ल्या दोगांतलो एकलो सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे ताणें वचून
पयले आपल्या काशा भावाक सिमांक सोदून काडलो आनी मेस्सिया तशें म्हळ्यार मागलालो आमकां मेळ्ळो म्हूण ताका सांगलें. उपरांत तो सिमांक जेजू हरशी आपोवन हाडून आयलो. जेजून ताका पळयत म्हळें, तूं जुवांस पूत सिमांव, तुका ह्या फुडां केफस म्हणटाले. तशें म्हळ्यार पेद्र वा कडप. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. भोवमानादीक आर्चबिशप लिओ आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सांत आर्नोल्डाचें फेस्त करूंक आमी हांगा सांगाता मेळ्ळ्या. आयताराचो दीस देखून आयचीं वाचपां ह्याच आयताराचीं वाचपां जावन आसात. आमच्या आर्नोल्डाक, सांत आर्नोल्डाक बारी मोगाचें वाचप आज आमी वाचिनाव. जॉन 1 अध्याय 1-18 तें आमी वाचिनाव. पूण आयचीं वाचपां आमकां मस्त प्रेरण दितात. सांत आर्नोल्ड 5 नोव्हेंबर 1837 जल्मालो. जर्मनीन गॉक म्हणले कडेन तो जल्मालो आनी ताचे मोरान 15 जानेवारी 1909 त्या दीस ताचें मरण जाल्लें. ताच्या घरा आवय बापायक 11 भुरगीं, तांतू आनी एकलो पाद्र्याप आनी एक ब्रदरी जावन आसलो. आर्नोल्ड जर्मनीन गॉक म्हणले कडेन जल्मल्ल्या वेळार एक गूंड भक्त थंयच्या लोकां मदें ह्या इगर्ज आसली. ती गूंड भक्त जावन आसा पवित्र सक्रामेंताचें आराधन करचें, कुर्साची वाट करची, मुरयेची भक्त आसारची आनी विशेश तरान मुरयेचे ग्रोट्टो या श्रायन आसल्यार थंय पिलग्रिमेज, तीर्थयात्रा या पिलग्रिमेज करचें. जशें वेळांकनींत तामिळनाडू गेल्यार जायतो मात आमच्या आवयचेर पातये वेळांकनी मायेचेर पातयेनी दवरून मस्त दीस चलोवन त्या श्रायनाक वतात. त्याच प्रमाणे ते दाळा जर्मनींत आनी हेर युरोप देशांनी ही भक्त आसली. आर्नोल्डाचो पाप्पा गेहार्ड एक घोड्या गाडयेर सामान खंय वेगळ्या देशांनी या हॉलंडाक या दुसरे कडेन पावीत करतालो. पूण ताच्या हातांत एक कोंत सुकानतलें आनी तो शेनवारा संजेर केदाळाय वो जॉन अध्याय 1-18 वाचून तो ताचे विशयांत मागणें करतालो. आनी आयतारा दिसा ताच्या भुरग्यां वट्टू बसून सर्मावांत कितें सांगलां त्या विशयान तो तांचे कडेन विचारतलो. आर्नोल्डाची आवय ताका भुरग्यांनींत नांव दिल्लें तिका प्रेयींग मदर, मागणें करची आवय, प्रेयींग मदर. कित्याक ती मावन रोवन सगळो दीस काम करनंत आसली घरा आनी तिका सुनो आयिल्ल्या उपरांत ती चड इगर्जीक वचोन रावली आनी आयताराचे 2-3 मिसां आयकोन ती फाटीं वेताली. आनी थोडे फावटी पावट पडल्यार ती आर्नोल्डाक ह्या दुसऱ्या कोणाक व्हरून कुर्सा वाट करताली. आमी आर्नोल्डा विशयांत वाचतना आमकां हेंच पळोवंक मेळटा ताच्या आवय बापायची देख, ताचें प्रेरण ताचें तें आसलें. देखून आर्नोल्ड सुरूतावन एक भक्तिवंत भुरगो जावन जियेल्लो. ती इतली ग्रेस्त नासली. तांच्या फिरगस पाद्रीन ताका कुमोक करून लॅटीन इस्कालान ताका घालन पाद्र्याप जावन ताका मुखार वचोंक मस्त कुमोक केल्ली. आनी ताची भक्त इतली की भुरग्यां वट्टू तो आसल्यार, युवजनां वट्टू आसल्यार
ती थंय बियर पिवंक गेल्यार पब्बाक हांगा गाडांक म्हणचे पब्बाक गेल्यार तो कॉफी कान पियेतालो आनी ती बियर पियेताली दुसरी पूण तो शिस्त पाळन आसलो आनी 13 वर्सां जायचे जाल्यार ताची भक्त ताणें प्रगट केली मागणें बरोवन आनी तें बरयल्लें तें मागणें ताच्या कुटुंबान ती म्हणटाली आनी दुसऱ्यांकी ताणें ती दिल्ली. आमी आर्नोल्डाची जिणी पळयल्यार आनी ताच्या घराचे आनी आवय बापायची देख पळयल्यार आमकां एक लिसांव मेळटा शिकोंक मेळटा. आवय बापाय वर्तो भावार्थ आनी तांणी प्रगट करची भक्त घरांत ती तांच्या भुरग्यांक फायद्याक पडटा. आमी जेजू लागीं येजे जाल्यार देवा लागीं येजे जाल्यार आमच्या आवय बापायनी पयलें आमकां दाखोवचें. आल्तारीर कुरिसा हाडल्यार जेजू जेजू म्हूण दाखयतात. तशें ल्हान भुरगीं चलोन सुरू करतना पांय काडटना ती जेजूची नांव काडटात आनी थोडे फावटी हात जोडून नमन करतात. ह्या थोडीं भुरगीं चलोवंक जायना जाल्यार इगर्जी घेवन हांव असले कडेन अशें हात जोडून दिंबी घालून नमस्कार करतात कित्याक आवय बापायनी तांकां हो भावार्थ तांकां दिला. क्रिस्ती जिणी एक बरी जिणी जायचे जाल्यार घरांत मोग एकवट मागणें पुरो आसूंक जाय आनी विशेश तरान आमी सेमिनारींत मस्त वर्सां काम केल्यार आमकां कळटा ते भुरगे बरे नडते तांची भक्त बरी आनी तांचें डिसिप्लीन या शिस्त बरी आसा म्हळ्यार हें सर आवय बापाय तावन तांकां तें मेळटा. आवय बापाय उपरांत तें इस्कालांत टिचरांत तांकां मेळटा. देखून तुमी हांगा आसात हजर आसात आमकां बारी संतोश कित्याक तुमच्या हाताकाल आसात भुरगीं आनी त्या भुरग्यांक तुमी जायतें सुरू तावन समर्थी विशयांत शिकोवंक आसा जेजूची वळख दिवंक आसा आनी तांकां मुखार व्हरूंक आसा भक्तीन. सांत आर्नोल्ड एक टिचर जाल्लो आनी ताच्या उपरांत ताका डायसिसाचो पाद्री तो जालो आनी ताणें बोकोल्ट म्हणले कडेन जर्मनींत ताणें टिचराचें काम ताका मेळ्ळें. आर्नोल्डा विशयान मस्तू सांगीत पूण ताचें थंय तितलें व्हरते कळ्ळें तें टॅलंट्स नातलीं विशेश टॅलंट्स थंय नातलीं. सगळ्यांक कडेन तो उलोवंक तो लजयतालो तिके पाटी तसो रावतालो पूण ताचें काम तो बऱ्या तरान करतालो आनी ताची भक्त गूण रितीन तो प्रगट करतालो. खंय तो जावं मिसार जावं या क्लासीन जावन भुरग्यांक देवाक तें आकर्शीत करच्यांत ताका बरें मौन आसलें. तो टिचर जावन आसतना ताणें एक संघांत भाग घेतलो अपोस्टलशीप ऑफ प्रेयर प्रेरितीक मागण्याचो पंगड जर्मनी फ्रांसांत जेजुईतांनी हो स्थापन केल्लो. ताच्या उपरांत पुरा युरोपाक तो पयस जालो आनी त्या पंगडांत आर्नोल्ड पयलें सर्वालो. ह्या पंगडाचो मुख्य काम जावन आसा क्रिस्तां मदें एकवट कित्याक प्रोटेस्टंट इगर्ज्यो वाडल्यो लोक वाडलो क्रिस्तांव मदेंच फूट पडली आनी ते इंगड जाले. देखून ह्या संस्थेचो ह्या स्थापन केल्ल्याचे उद्देश जावन आसलो इगर्ज मातेन एक जायचे म्हूण. आतां आमी ह्या विशयान मागणें करता जनवरींत मागणें करता एक हप्तो इक्युमेनिकल प्रेयर म्हूण एक हप्तो आसा सर क्रिस्तांवांनी एक जावच्या मागणें जाता. दुसरो ध्येय आसलो सांत पापाच्या इराद्यां खातीर मागचें. आर्नोल्ड म्युन्स्टर डायसिसाचो चॅप्लेन जालो. तो चॅप्लेन जाल्ल्या उपरांत तो त्या म्युन्स्टर डायसिसांत जर्मनींत
300 इगर्ज्यो आसल्ल्यो. त्या 300 इगर्जांना तो 250 इगर्ज्यो त्यो भेट करून रजेर वचून भेट करून मस्तपटी चलोवन वचून थोडेपटी रैलार वचून ताणें ह्यो संघ स्थापन केलो. अपोस्टलशीप ऑफ प्रेयर, इगर्ज एकवटा खातीर आनी सांत पापाच्या इराद्या खातीर मागोवंक तो मागण्याचो विशेष संस्थो ताणें हर एका पिरगजींत आसा केलो. तशें जाल्ल्यान ताचे थंय एक उर्बा आयली, सर्वांनी देवा थंय परतीचे देजू थंय येचें म्हणून. त्या दाळा तो एक ल्हानसो मॅगझीन सेक्रेड हार्ट ऑफ मॅसेंजर ऑफ द सेक्रेड हार्ट एक मॅगझीन आसलो. तातूंत ताणें बरयल्लें, मे द हार्ट ऑफ जीजस लिव इन द हार्ट्स ऑफ ऑल. मे द हार्ट ऑफ जीजस लिव इन द हार्ट्स ऑफ ऑल. जेजूचें पवित्र काळीज सर्वांच्या काळजांत आसा जंय म्हूण ताची आशा जावन आसली. थंयच आमी पळयता ताचें थंय आसलें तें मिसांवाचो गूंड अर्थ आनी मिसांवांत ताणें वसाचे ताणें वांजेल फगट करीचे म्हूण ताका त्या दाळाच भोगुल्लें. देखून ह्या मॅगझिनाचेर ताणें बरयल्लें, आमकां जर्मनींत स्टेट आनी ह्या इगर्ज मते मदें लढाई जावन आसली. थंय साध्य नासलें, इगर्ज्यो पुरा बंद जाल्ल्यो. जायत्या पाद्रापांक बिस्पांक आनी जैलान घाल्लें, माद्रींकी जैलान घाल्लें. क्रिस्तांव बारीक कश्ट आसले. त्या दाळा वो मुखार सरलो. असलो एक संस्थो जाय जे आमकां मिशनरी सोसायटी, मिशनरी सेमिनरी जाय जे म्हणून मुखार सरलो. देखून एका बिस्पान ताका म्हणलें, कोणाय कडेन ताणें एक वो आर्नोल्ड गेल्ल्या उपरांत ताका आनी एकल्या पाद्रापाक ताणें सांगलें, वो सांत ह्या पिसो. म्हळ्यार जर्मनींत कांय करूंक जायना, इतल्या कश्टांत हो मुखार आयला. आमकां एक मिशन सेमिनरी जाय म्हूण मुखार आयला. देखून ताका म्हणलें, वो सांत ह्या पिसो. न्ही जाय की कोणी ताका अशें म्हणूंक कारण कितें म्हळ्यार ताच्या हातांत पयशे नासले. ताणें फावंडेशन घालें, बुन्याद घाली घरां बांदूंक आनी ताच्या हातांत पयशे नासले. कोणेय विचारल्यार पयशे लोकांच्या बोल्सांत आसात म्हणटालो. ताचे कडेन पयशे नासले, दान दितेल्यांच्या बोल्सांत पयशे आसात म्हूण. तशें तो मुखार ताका आनी एका बिस्पान सांगलें, तूं कित्याक दुसऱ्यांक सोदून वेताय जर्मनीची मिशनरी सेमिनरी स्थापन करूंक, तूंच हें कर म्हूण ताका प्रोत्साहन दिलें. त्या दाळा ताणें परतून मागणें करून ताका समजलें ही देवाचीच खुशी. देखून ताणें एक निर्णय केलो, देवाची खुशी जाणा जावन निर्णय केलो. आनी 1885 SVD संस्थो ताणें स्थापन केल्लो. तो संस्थो स्थापन करतना एक पोरणें हॉटेल आसलें, तो जागो ताणें कान गेल्लो. ताचे कडेन पयशे नासले, कोणें दान दिल्लें जावंक पुरो, आनी घर बारी पोरणें आसलें. देखून तो कलतेपणी तो म्हणटा, मस्तू जाणांनी ताका तमाशे केल्ले, ह्या हाचे वरवीं कांय जायना म्हूण ताचे विरोध विलयल्ले. पूण ताणें तें स्थापन करच्या दिसा ताणें हाका सरमावन ताणें म्हणलें, ही देवाची खुशी जाल्यार हे संस्थो व्हडलो जातलो, उरतलो. ही देवाची खुशी न्ही जाल्यार ही म्हजी आमची सूख म्हणून ताणें ताच्या काळजाक बडयल्लें. तशें आर्नोल्डान 1875 SVD स्थापन केली आनी आर्च बिशपान सांगलें बरी 1896 होली स्पिरीट सिस्टरांचो संस्थो मिशांव काम करूंक. ताच्या उपरांत ताणें मिसा खातीर मागणें करच्या खातीरच SSPSAP आराधन करच्या भितरल्या माद्रींचो संस्थो स्थापन केलो. देखून मिसाक आर्नोल्डाची कितें विशेश देणी कितें म्हळ्यार एक देवाची खुशी सोदचें हर एपटी. ते 1896 SSPS होली स्पिरीट सिस्टरांचो स्थापन करच्या पयलें
ताका दोगांय तेगा तरणाटीं चेडवां येवन ताका म्हणली आमी तयार आसा मिशनाक वचूंक, पूण आर्नोल्डान कांय सांगना तांकां. ती ताच्याच सांगाता रावन तांच्या कुजनांत मस्त वर्सां काम केलीं. ताका केदाळा देवाची खुशी म्हण जाणा जाता ते दाळा मात तो मुखार सरून तो संस्थो स्थापन करता. देखून आर्नोल्डा थंय एक विशेश देणें कितें म्हळ्यार देवाची खुशी सोदून काडची. आमी जायते फावटी देवाची खुशी जाणा नासतना कितेंय केल्यार मागीर आमकां दूख भोगता, आमी सवां केलें ना म्हूण जाता. दुसरें, तो बारीक कठीण परिश्रमी मस्त कस करता, काम करता, सगळ्यांनी वेता. सोसायटी स्थापन करीचे जाल्यार आनी ताचें कॉन्स्टिट्यूशन त्या संस्थाचे ती नियमां बरोवन रोमाक मस्तपटी गेला, मस्तपटी वचून थंय रावला. तांणी मस्तपटी ताका पाटी धाडला, कित्याक त्या कॉन्स्टिट्यूशनान ताणें देवाचें उतार मस्तपटी बरोवन आसलें. त्या दाळा देवाच्या उतरां तितलें उत्तेजन दिनातलें, तशें जाल्ल्यान ताका परतून परतून तें बरोवंक पडटालें. आनी एक कितें म्हळ्यार देवाचेर पातयेनी केदींच भियोंक सोदना. एकटी देवाची खुशी म्हणून निर्णय घेतल्यार तो फाटीं पळयनातलो. ही एक ताची बारी. कितलेय लोक ताच्या विरोध वचो, ताच्या विरोध उलोवं, ताका सोडून वचो, तो घट्ट रावतालो. ही देवाची खुशी म्हणून देवाचेर पातयेनी करून तो आसलो. आनी ताचो प्रमुख उद्देश जावन आसलो वांजेल प्रगट करून सर्वांक जेजू सत्सीन हाडचें. वांजेल प्रगट करचें म्हळ्यार खाली वांजेलाचो वाचून सांगचो न्ही, पूण तांचे मदें वचून रावन तांकां शिक्षा दिवन तांकां कन्वर्ट तर करचें. ते दाळा हें पुरा जातालें आनी ताका गरज म्हूण दिसली. देखून सुरूच्या पंगडाक आयिल्ले ताका फोलो करन आयिल्ले दोग पाद्र्याप चायनाक सुरूत गेल्ले. ताणें ताची सोसायटी पयलें घट करूंक ना. ती व्हड जावच्या पयलेंच ताणें तांकां मिशनरी जावन चायनाक धाडलें. आनी तांतूं एकलो सांत जावन आसा, जोसेफ फ्रायनाडमेट्स, तो सांत जावन आसा. वय अशें आमी पळयल्यार जेजूची बरी खबर प्रगट करचें आजुनी आमच्या सोसायटीचे प्रमुख उद्देश जावन आसा. खंय वांजेल प्रगट जावना थंय आमी वचा जाय, खंय वांजेल उणो प्रगट जाला थंय आमी वचा जाय, खंय इगज मातयो आसात आनी इगज ज्यो बांदल्या थंय लोकां मदें भावार्थ घडना थंय आमी वचा जाय. ह्यो तीन उद्देश. आनी सर कामां आमी करता. ही कामां केवल इतल्याकच करता की आमी सुम्याची वळख दुसऱ्यांक दिजय म्हणून. आयची वाचपां आमकां बारी प्रेरण दितात. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें सामुएल खंय खंय धांवून आसलो. आवाज आयकलो म्हूण तेणें धांवलो, एली कडेन धांवलो. एली की समजना आनी वाचपांत सांगलां सामुएलाक देवाची वळख नासली आनी गूंड अर्थ देवाच्या शब्दांचो ताका कळनासलो. देखून चवथे फावटी एली म्हणटा तुका नेपटी अशें आवाज आयकल्यार म्हूण सुम्या उलय हांव आयकतां, उलय सुम्या हांव आयकतां. तशें एलीन सामुएलाक देवा सरशीन हाडलो. त्याच प्रमाणे वांजेलांत आमी पळयता जुआंव बप्तिस्त आमी नातालांच्या बेस्ता वेळार आनी आदवेंतान मस्तू आयकलां. तो केदाळाय म्हणटा म्हजें एकच काम जावन आसा, जेजूक प्रगट करचें, मसियाची प्रगट करचें आनी लोकांची काळजां तयार करचीं. केदाळा तो येता, हांव फाटीं वेता, हांव ल्हान तो व्हड, तो म्हजे वरणी मुख्य, तो मसिया, हांव एलियाय न्ही, हांव मसियाय न्ही म्हूण तो फाटीं सरलो. पूण देखून आयच्या वांजेलांत आमी आयकता आंद्रू आनी जॉन तो ताचे सांगाता चलतना ताचे शिस्ते देखून म्हणटा पळया देवाची शेळी. जेजू तेणेंतान चलोवन वेतालो, पळया देवाची शेळी. ताचे शीस ताका सोडून जेजू सरसीन गेले आनी एक जेजू सरसीन रावले.
ते एक बारी आमकां आमचो भावार्थ वाडाचे जाल्यार आमी जेजू सदशीन रावाचे. सेमिनारींत हांव सुमार वर्सां काम केल्यांत सेमिनारींत एकलो मोठो ब्रदर आसलो. तो ब्रदर संजेर आमी एका चॅपलांत जायते जाण बसून मागणें करतना तो ब्रदर येतालो. तो ब्रदर इतलो मोठो की ताका दिंबी घालूंक जायनासली, देखून एक स्टूल आहल्यार ते स्टूलाक हात धरून दिंबी घालतालो. दिंबी दनपार लागाचे जाल्यार परतून उठलो आनी गेलो भायर. तितलो मोठो ताका दिंबी घालूंक जायना, सोमा बसूंक आनी जायनासलें. हांवें ते एक दीस ताचे कडेन विचारलें, तूं अशेंत करीत जाल्यार जेजूची वळख तुका केदाळा जायत म्हूण विचारलें. जेजूची वळख आमकां जायचे जाल्यार आमी न्ही जाय की जेजू सांगाता टायम दिवचे, बसाचे. मरी मागदले ये मार्ताची भयण मरी बसले बरी, आमी जेजू थंय बसाचे, ताचे उतार आमी आयका जाय, ताचो वांजेल आमी आयका जाय. ते दाळा आमकां जेजूचो गूंड अनुभव जाता. आनी मिसांत बऱ्या तरान भाग घेतल्यार, सक्रामेंताच्या आराधनान भाग घेतल्यार आनी जायते यूट्यूबार मस्तू आमकां आयकोंक मेळटा. मस्तू जाणां सांगतात यूट्यूबांतले आराधनांनी पळयतात जेजू थंय भक्त सडटा. आनी हेंच जावन आसा क्रिस्ती जिणयेचें मिसांव. हें खाली आर्नोल्डाचें न्ही, पाप साहेबाचें न्ही, बेस साहेबाचें न्ही, पाद्राबांचें न्ही, सिस्टरांचें न्ही, हर एका क्रिस्ती मनशाचें मिसांव येंत. देखून तुमकां हांगा आपयलां की ते आमच्या मिसांवांत, आमच्या भगवंत इगर्ज मातेच्या मिसांवांत आमी सगळे वांटेदार. आमचे मदें थोडे आमी मुखार येवन आमची जिणी सगळी देवाक दिता आनी वांजेल प्रगट करता. तुमी खंय आसात थंयच तुमी लोकांची सेवा करची, घरची सेवा करची, घरा भक्तीन चलचें, पेल्या थंय हुस्को दाखोवचो. देखून हे आमकां मुख्य गरज. आज आमी आमचे कडेन थोडीं सवालां विचारयेत. हांव इगर्ज मातेंत कितलो मेथेर जाता, कितलो इनवॉल्व जाता, इगर्ज मातेंत हांव कितलो काम करता, ह्या आमच्या वाड्यांत, ह्या आमच्या SSC ग्रूप आसा न्ही तातूंत हांव कितलो मेथेर जाता म्हूण आमी विचारूंक जाय. हर एका क्रिस्तीक मनशाक हें सापोणें बऱ्या तरान देवाचें काम करचें. आमच्या घरांत काजारी जावन काम करून काम करचे कडेन देवाक आमी साक्ष दिवचें, आमची पतेनी प्रगट करची. अनेक सवाल आसा आमी कितल्या जाणांक, कितल्या पाद्र्यापांक आनी माद्रींक सिस्टरां खातीर आमी मागता. कितलीं जाणां मागतात आयत वत करचो नाका, पूण तुमचें मागणें आमकां चड गरज. तुमी मागना जाल्यार आमी मुखार वचोंक बारी आमकां कश्ट, आमकां मस्तू ताळणी येतात, मस्तू कश्ट येतात, मस्तू आमचे विरोध आसतात. तुमचें मागणें आमचें बोळ जावन आसा. देखून तुमच्या पिरगजीच्या ह्या वाड्यांत आसले कोणी मनी पाद्र्याप जावन गेल्यार आनी सिस्टरां जावन गेल्यार तो कायदो आमचो तांचे खातीर मागचें. आनी एक सवाल विचारचें तिसरें कितें म्हळ्यार कितें आमी घरा सदांच वांजेल वाचता, वांजेलाची उतराचेर नियाळ करता. कित्याक हांवें पयलें सांगलें भुरग्यां बरी देख जे जाल्यार जेजूचो पाटलाव आमी सक्तांनी करूंक आसा. तसो पाटलाव आमी करी जाय जाल्यार आमच्या जिणयेन तांकां आमी उदाहरण दिवंक जाय. आमच्या जिणयेन तांकां आमी सांगूंक जाय जेजूचो मोग म्हजे थंय आसा, जेजूची भक्त म्हजे थंय आसा, मोरयेची भक्त म्हजे थंय आसा, पेल्यांचो हुस्को म्हजे थंय आसा. हांवें तें काम करून भुरग्यांक ह्या शेजारा दाखोवंक जाय. ते दाळा मात्र दुसऱ्यांक आमचे थंय पळोवंक, आमकां पळोवंक आमचे थंय येवंक आनी जेजू थंय वचोंक जुआंव बाप्तिस्ता बरी जेजूची कडेन आमी वळख दिवंक जावेत. थोडो वेळ मावून रावन देवाक अर्गां दिया. आमचे मदें सांत आर्नोल्ड आसा आनी ताचे पूत, ताच्यो दुवो हांगा आसात, आमी तांकां अर्गां दिया. आनी विशेश तरान मिसांव काम
आमी हर एकल्याचें हर एका क्रिस्ती भावाचें आनी भयणीचें तें आमी वळखून घेया. आमच्याच घरा रावन आमच्याच ऑफिसान काम करणं आमच्याच वाठारांत काम करणं देवाचें उतार प्रगट करयेत. आमी आमचो भावार्थ उसारया. एकाच देवाक सत मानता. बापतो सर्गांनी प्रथमेसो दिसत्याना दिसत्यांचो रचणार आणि एकाच सत्य सत मानता. सर्गादी बापदावन जल्मला देवतावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवतावन नुसलो खरो देव. तो देवतावन जल्मला ताका रचूंक ना. बापाच्या सिंबाचो ताजे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमी मनशां बसत आनी आमचे सर्वांनी बसत सर्गांत रावन तो देयलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कार्मेलीची उजारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसत पोंच पिलाताका ताका क्रुसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकाल केलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गाक सरलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. देवांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटीक शेवट आसवो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता. ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता जावन लीप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समस्त नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्या तो उलयलो. एकेच पवित्र आनी धर्म सापले सभेक सत मानता. पातकेंच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप, आमची मागणी तो आयकता. जें कितें आमी भावार्थान उसारता तें आमकां तो दिता. आनी त्याच भावार्थान आमची मागणी आमी देवा मुखार धरुया. बापा, होवी सभेच्या मुखेल्यांनी आपणाचें आपण आनी मिसाव धैर्यान परगट करूंक तांकां कृपा आनी पवित्र आत्म्याची ससाय लाभय म्हूण मागता. आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलांनी भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवन भावार्थाची आनी देवभिरांतीची कुटुंबां बांदून हाडूंक जाय असली कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या कुटुंबांनी चड आनी चड देव आपोवणी पुलोवन दीत आनी भाग्यवंत आर्नोळाच्या मजतीन ताणें घडलेल्या तिनूय मेळांक सबार आपोवणी फावो जावन दीत म्हूण बापा लागीं मागया. भाग्यवंत आर्नोल्डान हातीन घेतिल्ले मिसांव वावर ताच्या मेटांनी सलच्या सर मिशनरी भावा भयणींक ह्या जकांक ब्रदरांक आनी धर्म भयणींक खुरपेन भर आनी तांचो मिसांव वावर सुफळ कर म्हूण बापा लागीं मागया. संवसारांत आसचो पातकाचो काळोख आनी बेविशपणाचो अंधकार दैवीक शब्दाच्या बळान आनी जेजू क्रिस्ताच्या उजवाडान नापयस जावं म्हूण बापा लागीं मागया. ह्या वर्सा भारतांत चलून वचच्या चुनावणेंत आमकां बरें आनी प्रामाणीक उमेदवार विंचून येवन एक बरो जात कात भेद लेखी नासतना सर्वांच्या उदरगते खातीर वावुरचो सरकार फावो जावं दी म्हूण बापा लागीं मागया. आमची चड गरजेची मागणी
आमी सोम्या थंय उसारया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या सत देण्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता. आमच्यो थोड्यो गरजो आमी तुका समजायल्यात, आमी तुका सांगल्यात. ह्या कुटुंबाक तुवें एकठांय केलाय, त्या मोगान सदांच आमकां सांबाळ आनी सांत आर्नोल्ड आनी सांत जोसेफ आनी समेत सांतांच्या मजतीन आमकां कितें गरज आसा तें फावो कर. एक संतोश बरी जिणी जियोंक आनी तुज्या पांयां तळा सदांच आमी भक्तेन आमकां समर्पण तूं करपा दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें आनी तुमचें बलिदान सर्व देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदावात सर्वस्पर मानून घेऊ. स्वर्गींच्या दयाळ बापा, ह्या उंड्या वायन संगी आमीच तुका समर्पिता. दैवीक शब्दाच्या सक्तेन तूं आमकां भर. आमचे भितरलो सर्व अंधकार पयस कर आनी आमकां पवित्र कर. ह्या पवित्र बलिदानांत आमकां तुजे थंय एकठांय आनी तुजे खुशे खाल सदां जियोंक आमकां बेसाचे कायदे मोगान आनी विश्वासीपणान करपा लाभय म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदरा आनी शासनाच्या देवा, सकाळी आनी सताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कणवाळेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडूनदार करून धाडलोय. जे जेजू सवें तुका मानतालें तेंच आमचे सवें तुका मानूंक, पाताक मात्र सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गतीन जियोंक तुवें ताका पाठयलोय. आदवान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेची देणी होगडायली.
पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतांसांनी भक्तां बराबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्म्याचे सक्तीन सर जीव आनी पवित्रपण जाता. उदेंते तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशे फर्जा तूं जमायत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साधना पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो परत दिन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हळें, हो तुमी समेत घेयात आनी हातली पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेत मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Fawad so good purgatoria. बापा, आमचे सडवणे पासत तुज्या पुतां सोंसलेल्या कस्टमरांचो ताचे आनंद भरीत पुन्हा जीवनपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे पवित्र जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगाल जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां तुजे पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू समें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें साशणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यांत आमकां मरयेच्या
भोव बागेंत आमकां मरयेच्या पती भाग्यवन जुजेच्या, तुज्या भाग्यवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्षांच्या, भाग्यवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाच्या, भाग्यवंत जोसेफ रायनार्ड मेड्जाच्या आनी सर एसवडी मार्तेरांच्या आनी समेस्त भक्ता सांगाता तुवें विणसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा, हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावोर कर म्हूण आमी मागता. तुज्या सक्रा फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी आमच्या संगाता हे मिसाचें बलिदान भेटयता आर्च बिशप लिओ आनी पवी सभेच्या समेस गवळ्यां आनी मणियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोन घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वटसुरे तुजे पवी सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मायपसान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगूंक सशनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं ताजे उद्देशी सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय सर्वज्ञाच्या एकपणान सर्व देपा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आतां आमी एक कुटुंबा भशेन संगत मेळून आमच्या समाजाच्या गुरुतान शिकयलेलें प्रार्थना दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सुरेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरोशान ऐकल्यांक आमकां तुजी उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटाय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुवें जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळये जेवणाक आपयल्यांत आमी सर सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर रुचीचें म्हाका खबर ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. देवा आमचे मोगाळ बापा, तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. त्या तुज्या भोवत्या देण्यांत आमची खरी वळख, खरी वडवीक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच भोगू. ह्या विशेष फेस्ता दिसा आम समेस्तांक तुज्या मेजा भोंवती तुवें एकठांयलाय. तशेंच तुज्या पवित्र सपना मुखांतर आमची काळजां मनां उजवाडायलाय आनी पवित्र जेवणा मुखांतर तुजे सकत आमकां लाभयल्यात. त्या खातीर आमी तुका आदीन वाचता. आमी सर्वांनी तुज्या शब्दाचे सेवेंत निरंतरी वावरूंक जाय अशी कृपा आनी प्रेरण लाभय म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आयच्या संदर्भार देवागत गंतीत आसतना हांगासर कितें आयोजन केलां आमच्या रेक्टराक आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून आमी आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर विस्तार आशिर्वादां देव वतून दी म्हूण मागया. सरेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देव सगळ्या देण्यांची झर तुमकां आपले कृपेन भरूं आनी भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सां सर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. आमेन. तोच देव तुमचो भावार्थ थीर करूं, तुमचो भरवसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत आमची काळजां सोंसणीकायेन वाडलेल्या प्रितीमोगान पेटोवं. आनी तोच देव आमची कामां आनी सगळे तुमची कामां आनी सगळे तुमचें जिवीत शांतीन चलोवन तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं आनी ससणच्या जिविताक तुमकां पावों. आनी सहपरदा देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सगळे सदां आसूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.
मिसाचें बलिदान संपलें, वेदी कार्य प्रारंभ जातलें. आनी थोडी तणपिवान घेवन आसात. वातावरण इल्लें उन्न आसा. सर्वांकी बरो मानाचो गनाचो येवकार मागता. दैवीक शब्दाच्या नांवान सर्व आमी मोगान सांगाता मेळ्ळ्या. वैगी वैगी वै तुमकां दिल्लें आपोवणे दैवीक शब्दाच्या मेळान आनी त्या नांवान आमी सर्वां कुटुंबादारां आमची मोगाची हांगासर एकत्र जाल्या. आज तिदोडो संभ्रम. आयतार देवाक दिल्लो दीस. मिसाच्या बलिदानांत हर एकल्यांनी वांटो घेतला आनी आमी अर्गां बलिदान भेटयलां. आनी ही वेदी आज सबोंच्याक आज आमच्या एसव्हीडी घरांत या एसव्हीडी मेळाक या आर्नल्ड जॉन्सनाक एक संभ्रम. आज आमच्या घडणाराचें फेस्त आमी आचरण करता. ताच्या विशांत ताच्या जिविता विशांत ताणें केल्लो त्याग सॅक्रिफीस आमी सुडाळ रितीन शर्मावांत आयकलो. आनी हें फेस्त एसव्हीडींत हांगा एक घर आसा. आमी हर एकल्यांनी संभ्रम जायी म्हणून ताची आशा आसली. आनी हो दीस देवान आमकां फावो केला हो संभ्रमोंक देखून हो दीस आमी संभ्रमता. तिसरें जावन आसा देवाच्या शेतांत फुलोवन परमळोवन आनी फुलोवंक तयार जाल्ल्या थोड्या मानेस्तांक थोड्या याजकांक मान करचो दीस. देखून हांव सर्व याजकांक आमच्या बिसायबाक मिशनरींक मानाचो येवकार म्हणून तांकां मुखार आपयता. हांगासर तुमकां दवरलीं तीं चेरां आसात, सजोवन दवरलीं तीं कदेलां आसात. तांतूं तुमची बसका स्विकार करी जाय म्हणून बिशप लियो हांचे सांगता आमचो घरचो रेक्टर बाप जॉर्ज क्रास्ता आनी सर्व याजक दयाकर्न आमचे वाराड्याचे याजक आसात. बिशप लियो आनी सर्व याजक मोगाचे आनी वत्तायेचे आपोवणे तुमची मानाची बसका तुमी स्विकार करची. उन्न आसा बलिदान संपलें. पूण एका कार्याच्या सुरवातेक स्वागत करचें, स्वागत नृत्य करचें, या स्वागत उतरां उलोवचें आमचें या कार्याची सबाय जावन आसा. देवाची बेसावां मागचीं, सुस्वागत म्हणचें, देवाक सुस्वागत म्हणचें जमलेल्या सर्वांक. देखून आमचे मुखार हे वेलकम डान्स करूंक या प्रेयर डान्स करूंक आमचे सांगाता आसात. आमच्याच घडणारान घडिल्ल्या आनी एक मेळाची पांबुरतावन हांगासर आयल्यांत SSPS सिस्टरां हांची कॅन्डिडेट्स दयाकर्न हे वेलकम डान्स हे प्रेयर डान्स सादर करूंक आमचे मुखार. ಸುವಾಲಿ ಹಾಡು ಇಂದು ಸುಮಧುರ ಸುಸಮಯ ನಲ್ಲಿ ನಲಿದು ಹೆಜ್ಜೆ ತಾಳದಿಂದ ನಗು ಚೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುನಿ ಮನವೇ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುನಿ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ
ಮಧುರ ಮಳೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಹೂವೊಂದು ವರಳಿದೆ ಪರಿಮಳ ಎಮಗೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮಯಾಗಮನ ತಂದಿದೆ ಪುಳಕ ನಿಮ್ಮಯಾಗಮನ ತಂದಿದೆ ಪುಳಕ ಕೋರುವೆವು ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ 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 ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಓ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ನಿಮ್ಮ ಮನ ಮಧುರ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಆದರ್ಶರಾಗುವ ನಿಮ್ಮ ನಡೆ ಅಮರ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಬರುವಿಕೆ ತಂದಿದೆ ಹರುಷ ನಿಮ್ಮ ಬರುವಿಕೆ ತಂದಿದೆ ಹರುಷ ಕೋರುವೆವು ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ 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 ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಓ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಮ್ಮ ದರೆಗಿಳಿಸಿದ पांबोर सिस्टर्स कैंडिडेट्स SSPS सिस्टर्स कैंडिडेट्स तुमकां आमी देव बरें करूंक म्हणटा वी थँक यू एंड युअर कम्युनिटी एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज संतोष मागता उल्हासानच गायता ह्या संभ्रमाक सर्बांक येवकार मागता आयकलां मो आयकलां सॉंग प्रो संभ्रम म्हणटा आसतना खाली नासल्यार पावना पूण घरच्या वडिलांनी येवकार मागचें भोव गरजेचें पूण घरा एका घरांत एका कुटुंबांत मालगडी आसात म्हणून जाल्यार तांकां पयलो मान दिता आनी हो मान खंडीत जावन आमच्या घरांत मालगडो याजक बाप वॉल्टर मेंडोन्सा तुमकां सर्वांक स्वागत करूंक आमचे समोर येतात अनुभवी एक मिशनरी इंटर मात्र न्ही नॅशनल अनुभव आसचे इंटर आनी नॅशनल इंडियांत वावर करन परगांवांत वावर करन ह्या वाठारांत सकड समजून आसले देखून एक युक्त व्यक्ती बाप वॉल्टर तुमचे मुखार आमकां सर्वांक स्वागत करच्याक देव बरें करूं वाव कितला बरपाय दिसता तुमकां सगळ्यांक पळोवंक आं तुमी कितें आयल्यात मोगान न्ही गे संतोशान आज आमकां व्हडतो संतोश फादर प्रवीणान एक गीत गायलें म्हाका मसूर जालो हांवें गीत गावन तुमकां एक आपण दिता दिसायसो संतोशासो बोवडा बाजेसो आर्नोल्ड जॉन्सनाच्या फेस्तासो देवा करगा पाठोसो दिसो जुबलेव garanso novia yaza kak vulla sunso
तांकां तेगांक बरें मागसो फुलां जेल्यान सन्मान करचो दिसायचो संतोसाचो बोवड आनंदाचो आनोल जानसनाच्या फेस्ताचो देवा करगां पाठोवचो उबो आसा हांव तुमचे मुखार मागूंक तुमकां मोगाचो येवकार चित दिवन आयका म्हजें उतर वेळ संतोसान करूंक पाशार दिसायचो संतोसाचो बोवडा भाजसो आनोल जानसनाच्या फेस्ताचो देवा करगां पाठोवचो मग न्हू हांव हांगासर उबो आसा आमच्या घरच्या वडील मानदी बाब जॉर्ज क्रास्टा रेक्टर बाब संगदस्त देवापर्यंत डिरेक्टर फादर प्रवीण आरान्ना तसेच आमचे सेमिनरी स्टाफ तांच्या सगळ्यांच्या नांवान तुमकां येवकार मागूंक हांव हांगा उबो आसा पयल्या सुवातेर हांव येवकार मागतां आयच्या जुबले वगरांक पयलें मानदीक भोव मानदीक लिओ कर्नेलियो निवृत्त आर्च बिशप भोपालचो हाका मनपूर्वकी हांव येवकार मागतां दुसरो जुबले येवकार म्हजो क्लासमेट ल्हानपण प्रायमरी तावन ताची वर्द म्हज्या वरी 2 वर्सां पयलीं जाल्ली हांव फेल जालो मानदी बाब चार्ल्स वास तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान हांव ताका येवकार मागतां पिंटो फादर चार्ल्स पिंटो काय म्हळें वास सॉरी घेता तिसरें आमचो नवो वेजाक ताच्या हाताचो परमळ आनीकी आसा ते लायिल्लो ताच्याच आबान आज बिस्पान ताका ते लायिल्लें आज बिस्पाचो आब फादर मानदी बाब क्रिस्टन फर्नांडीस तुमकांय मनाचो येवकार येवकार आमकां मागता हांगासर आजार आसलेल्या तुमकां सर्वांक आमचें आपणें पाळो दिवन तुमी हांगासर आयल्यात पयलें हांव सर्व याजाक भावांक धन भयणीक आमच्या एसडीच्या कुटुंबादारांक एसडी ब्रदर्स आनी याजक तांचे कुटुंबादारां आसात तांकां तशेंच आमच्या वाड्याच्या गुरकाराक आनी वाड्याकारांक आमच्या सजारच्यांक आमच्या हितचिंतकांक आमच्या धानीक आमच्या इश्टा मंत्रांक आनी कोड्यांक सोडीन आसता तुमकां सर्वांक एकाच उतरान मनाचो गणाचो मोगाचो येवकार म्हणून म्हजी 2 उतरां आखेर करता आमकां भोव आपुरबायेच्या गायना मुखांत्र आनी भोव आपुरबायेच्या उतरां मुखांत्र स्वागत केलां वेलकम केलां आमचे सांगाता किन्नीगळीचे विगार आसात सहाय्यक विगार आसात पक्षिगिरेचे विगार आसात तुमकांय मानाचो आनी गणाचो येवकार ह्या वाराड्यांत खंडीत जावन आमकां मिसावांत वांटेली जावंक तुमी आधार जातात आमकां वांटेली जावंक तुमी येवकार मागतात तुमकां ह्या कार्याक बरो येवकार मागता लव इज नॉट जस्ट अबाउट फायंडींग समवन टू फील द एम्प्टीनेस इनसायड अर्थ जाता म्हण चिंता Love is not just about finding someone to fill the emptiness inside. It's about filling each other up. Filling each other up. मोग म्हळ्यार थोड्यांक सोदून आमचें भितरलें रितेंपण बरचें मात्र न्ही बगार एकामेकाक उखलून धरचें परवी पाठोवची तूं म्हज्या जिवनांत महत्वाचो म्हणून दाखोवन दिवचें ह्या संवसारांत देवान आमकां मोग करूंक धाडलां वय मोग वय गी वय ह्या संवसारांत देवान आमकां रितेंपण ताचें रितेंपण आनी वेगवेगळ्या रितीन तें रितेंपण भरती करूंक धाडलां हर एकल्याक एक दीस आसा
हर एकल्या की एक दीस आसा आनी आज हो दीस तेगांचो. हो दीस तेगांचो बाप पूत पवित्र आत्म्याचो. बाप पूत पवित्र आत्म्याचो. बापाच्या जाग्यार आसात. याजकी दीक्षा संपवन 50 वर्सां संपवन जिबलेव आचरण करणं या वर्तांत या घरांत फुलल्या फुलां पैकी पयिल्लें फूल या सेमिनारीन तावन या घरांत तावन फुलल्या फुलां पैकी पयिल्लें फूल आनी ते जावन आसात बाप चार्ल्स पिंटो. तुमकां आमी बरो येवकार ह्या व्याधीचेर मागता आनी हांकां फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करी जाय, मान बागय जाय म्हणून हांव विनंती करता. घरचो रेक्टर बाप फादर जॉर्ज क्रास्ता. बाप आसा पूत गरजेचो. फुलोंक तयार जाल्लो पोरच्या डिसेंबर 30 तारीखेर वर्द घेवन आमच्या SVD मेळाक आनी कारवार डायसिजीक होन्नावराक आनी आम्हा सर्वांक मुखल्या दिसांनी वरिसांत वावर करचो तो कळो. तें फूल म्हणयेत बाप क्रिस्टन. तुमकां आमी कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी ह्या रिती वेदी बरोवंक आमकां तुमकां आमी मानाचो येवकार मागता. हांकां फुलांचो तुरो दिवन मान बागय जाय आनी तांकां बाप जॉर्ज क्रास्ता रेक्टर SVD घर किरें. तो जागो खाली आसा. बाप जालें पूत जालो पवित्रत्मो उरला. याजकी जिणेंत 50 वर्सां संपवन पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी नेटोन बरोवन 25 वर्सां बिस्प जावन आर्च बिस्प जावन आतां निवृत्त जाला. खंडीत जावन साबारांक ताणें माकलां साबारांचे हात आनी तांकां काल्स दिवन मिसावांक फुडें धाडलां. ह्या घरांत आमच्या कोंकण करावळींत आमच्या कोंकण SVDंत फुललो ह्या बिस्प जाल्लो एकच बिस्प आमचो आर्च बिस्प लियो कार्नेलियो. तुमकां आमी मान बागयता आनी ती रिती वेदी तुमी बरंदी जाय म्हणून आमी विनंती करता. तुमकां परत एक पोटी आमचो घरचो रेक्टर मान दिता, फुलांचो तुरो दिता. वेदी वय हांगासर मानाच्या सैर्यांक आमी वेदीर आपयलें आनी थंयसर फुलांचे साबार झेले या आमी हें पळयता वाजां पळयता. पूण हांगा आयलेल्या सर्व याजकांक आमी एक गुलाब दिवन आमी मान बगोवंक आमचो रेक्टर बाप फुडें सरता. दया करून सर्व याजक बापांक हांगा जमलेल्या सर्व याजकांक एक गुलाब साबार पाकळ्यो भरलेलो एक गुलाब परमळीत आपुरबायेचो तो गुलाब मोलादीक तो गुलाब तुमच्या हाती घेवन तुमकां मानाचो येवकार.
संतोष आज वर्णूंक उतरां पावचिनात उल्हास उल्हास अभिनंदन जावं तुमची मुकली जिणी नंदन ही उतरां तुमी सबारपोटी आयकल्यांत आनी गायल्यांत आनी खंडीत जावन सबार कडेन केक कातरचें तुमी पळयलां न्ही एका काजरी जोड्यान कातरची ती केक एका लग्नाच्या माटवांत केक कटिंगाचो महत्व कितें म्हळ्यार ग्रूम्स कमिटमेंट टू टेक केअर ऑफ द ब्राईड इन हर फ्युचर एक नवरो जबाबदारी घेता आनी व्हंकलेक ती केक कातरता आसतना हांव तुका सुखांत दुखांत पिडेंत भलायकेंत आदार दिता सांगात दिता म्हणून ती जावन आसा त्या केक कातरचेचो अर्थ खंय आज हांगासर व्हंकल ना पवित्र सभेक व्हंकल कोण इगर्ज मातेक व्हंकल कोण पवित्र सभात व्हंकल वय मो वय गोत्त नातल्यांक हो एक खंडीत जावन आज हांगासर तेग न्हवरे सोबतात वेदीर एकामेकाक सर्व याजकांक धार्मिकांक आनी पवित्र सभेक सदांच सांबाळतां आनी दिल्ली बास परत दिवच्याक दया करून उबे रावोंक हांव उलो करतां गेयात सुरी हातांत आनी कातरात ती सजयल्ली केक पायनॅपल फ्लेवराची आनी तीस बास एकामेकाक दियात पवित्र सभेक दियात तुमी येदोळपर्यंत दिल्या आनी मुखारी दितल्यात म्हणून आमचें मागणें देखून हांव गायन मंडळीक कंग्रॅच्युलेशन्स परत एक पुणी गावच्याक उलो दिता जोरदार ताळयो कम ऑन Santosaso Jiudatara Argam Patonso Nis Kumaniaso Magibiso Aiso Santosaso Jiudatara Argam Patonso Congratulations, congratulations, सकट सांगता congratulations, congratulations. तीस गोडसाण आमी स्वीकार करी जाय तीस बास आमी पवित्र सभे दी जाय एकामेकाक दी जाय म्हणून आमचे समोर आसा अभिनंदन कॅटर्स किन्नी गोळी ती सेवची आनी
इल्लोसो वेळ राखून रावचें. कार्य बरें जाय जाय तर कितें करी जाय उलयतात गी. कार्य बरें जाय जाय तर कितें करी जाय तांतू कालें म्हणी बरें आसा जाय न्ही गी वय गी न्ही. तांतू कालें म्हणी बरें आसा जाय आनी बरें आनीक बरें जाय जाय म्हण जाल्यार आमी सगळ्यांनी बरें माग जाय. तुमी सगळां बरें मागोवंक ह्या स्विडी मेळाक सर्व आमच्या ह्या स्विडी संस्थ्याक आनी ह्या 3 नखेत्रांक बरें मागोवंक आयल्यात म्हण चिंता वय गी न्ही. वय खंडीत जावन तुमी बरें मागोवंक आयल्यात. वेदीर सोबच्या 3 फुलांक बाप पूत पवित्र आत्म्याक बरें मागोवंक आमच्याच ह्या स्विडी कुटुंबांतल्या एका जोगत्या व्यक्तीक विंसला. आमच्यात वाठारांतल्या एका याजकाक आमी विंसला. कित्याक म्हळ्यार याजकाचे कश्ट सुख दूख याजकाक मात्र कळीत आसचे. तांचे विशांत जाणां जाय जाय म्हण जाल्यार मनशांनी सांगची गरज ना. मन जातीन सांगची गरज ना. जर तर तुमी ह्या सुत्तुरांत 18.5 एकर जागो आसा तुमी ह्या वाठारांत एक रावंड मारले म्हणून जाल्यार एक कुडको जागो बारी जिवाळ दिसता आनी प्रकृती उलयता म्हणटा हांव. आमी प्रकृती लागीं उलय जाय म्हणटा हांव. आनी अशें आसतना आमच्या वाठारांतलो बाप फ्रांसीस सावेर म्हणयेत मन जातींक मात्र न्ही सगळ्या प्रकृतीक आमकां समेस्तांक सर्व मोगाचो पिक्या केसांचो प्रस्तुत आर्नॉल्ड निवासांत वस्ती करनासा आमच्या मोगाचो बाप सिप्रियन पिंटो ह्या तेगाय विशांती भोव आप सिप्रियन लुवीस आमचे समोर तुमकां आतां आमचे मुखार बरें मागोवंक आमच्या 3 नखेत्रां विशांत थोडे संगती आमकां सांगून दिवंक. म्हाका इल्लें बेस्ट आयल्या देव बरें करूं तुका. मोगाच्या न्हू असलो संदर्भ मेळचो म्हाका बारी उणो कित्याक हांव प्रायसो जाला केस पिकल्यात म्हण ताणें सांगलां. पूण म्हाका पोरनो जाल्ल्यान म्हाका बारी एक पयलींची पोरणी सांगणी उडासाक येता. ती सांगणी नाका नाका म्हळ्यार उडासाक येता. तुमी साबारपुटें आयकल्या जाल्यार आयकुची. पोरणे लांकूड जळोवंक बरें, पोरणे पुस्तक वाचूंक बरें, पोरनो वायन पियोंक बरो, पोरनो गोडो धोंडांक बरो. तर आज ह्या आमच्या मलगड्या बलिश्ट दोग एसवडी काम्यांक बरें मागचे म्हाका खंडीत जावन एक संतोश भोगता. तर मोगाच्या न्हू
मांड सबाणांतले एक पदांची उतरांय म्हाका उडासा घेतात. बटाट्याचो बियाळो मातयेन तर लायलो तो बटाटोसो जातलो, दुसरो वाद संपलो. पियेवसो कांदो मातयेन तर लायलो तो लोसणी कांदो कशें करलो नेवसो. अर्थाबरीत फुलिल्लें फूल परमण नासतना रावना, मोग आनी कोंकरेल्ली पानां तशें किर्त आनी उपकार गुपीत उरना. आज आमचे सांगाता आसात महान हांवें कांबेस्त म्हणचे सुडीचे आनी पयले सुवातेर आर्च बिस्प आमच्या मोगाचे भोवमानादीक लियो कर्नेलियो. तांचे विशयींत कितें सांगचें कितें सांगल्यार उणेंच, पण उणें सांगचें तसर बरें म्हूण दिसता, कित्याक उरले सकट तुमी जाणात साबार तुमी आयकलां. आर्च बिस्प उडपी दिएसीच्या कुक्कुंजेंत 16 तारीखेर मार्चाच्या 1945 इसवेंत जल्मल्ले. तांची आवय बापूय देवादीन वलेरियन कर्नेलियो आनी रोजा फर्नांडीस. 9 जाणां भुरग्यां पैकी ते 5वे. ल्हान प्रायर 13 वर्सांचेर आसतनाच आपलो माय घेवन सोडून इंदोरांतल्या माहो म्हणल्यार एका गांवांत SVDच्या त्या घरांत सेमिनारींत भरती जाल्ले. 13 वर्सां मात्र घरा आपल्या जिणेची उरलें 65 वर्सां SVDच्या संस्थांत. 1972 तांकां वोट मेळिल्ली कल्याणपूर माउंट रोजरी पॅरिशांत बिस्प बाजिलान तांकां वोट दिल्ली. उपरांत रोमान तांचे उंचले शिकाप मध्य प्रदेशांत SV प्रांतचे प्रांतीय वडील म्हणल्यार प्रोविन्शियल सेकंड टर्माक वचून आयिल्ले. पूण तशें आसतना रोमांत आमच्या सुपिरियर जनरलाच्या कावन्सिलांत कावन्सिलर जावंक तांकां आपणे मेळ्ळें. देखून हांगा सोडून आमकां सोडून रोमा गेले आनी 11 वर्सां ते रोमांत जनरल कावन्सिलाच्या टिमांत तांणी सेवा दिल्या. 1999 मध्य प्रदेशाच्या खांडवांत बिस साहेब जावन ते नेमाक जाले आनी एरुसाविदा येळांत भोपालाचे आर्च बिशप जावन ते नेमाक जाले. 14 वर्सां 25 वर्सां बिस्प जावन 50 वर्सां एझक जावन तांणी सेवा दिल्या. एक विशेष म्हळ्यार भगवंत जॉन पॉल II हाणें तांकां बिस्प जावन नेमाक केल्लो. पापसाहेब देवादीन बेनेडिक्ट 16व्यान तांकां आर्च बिशप जावन नेमाक केलो आनी पापसाहेब फ्रांसिसान ताका निवृत्त केलो. अशें ते एक बिस्पांच्या हाताखाल तांकां अनुभव आसा. देखून अशें जाल्यार ते एक पापसाहेबांच्या हाताखाल तांकां अनुभव आसा म्हणटा आसतना पापसाहेब जावची छाती ताका तांकां आशिल्ली, पण निवृत्त जाले. कितें करचें आमचें निर्भागपण म्हणचें. 2015 इसवेंत तांकां शांतीचो दूत म्हणली प्रशस्ती मेळ्ळ्या. शांतीचो दूत म्हणली प्रशस्ती मेळ्ळ्या. प्रस्तुत इंदोरांतल्या SVD निवृत्त याजकांच्या घरा तांची वस्ती. वाघ माथारो जालो म्हणून तो बकऱ्या सांगता सराना. तशेंच आर्च बिशप निवृत्त जाला म्हणून अगोत बसना. तांची सेवा ती चालूच आसा. तांकां रिटायर्ड मात्र टायर्ड जावन नातिल्यान हर एक दीस तांचें तें काम करनच आसात. व्हडलो नावाडीक आडळते जारते. पूण तांचे विशेशता म्हळ्यार कितले ते वर्ते आसल्यार हुद्द्यान सादें मायपासी व्यक्तित्व, मोगाचें उलोवणें, शिस्तेचें जिवन, बोवाळटाची गुंडाय, नितीवंतपण जिविताचें तत्व, भरिल्लो कोळसो अल्कंतना म्हणटात. तशें आमचे आर्च बिशप मोगाचे भरिल्ल्या गुणांनी आशिल्ल्यान अल्कंतना आवाज करिनान बेश्टे. देखून आमकां orto संतोश.
जागो ह्या परिस्थितीनय बगार मनीस मनशाक दुखा बरीत वा सुखा बरीत करता देखून आमकां ते परते प्रेरण ओडोलो सांगिल्ल्या प्रमाणे आमकां SVDच्या कोंकणी याजकांक SVDच्या मेंबरांक एक वर्त गौरव हेमे आमचे मोगाचे आर्च बिस्पो जाल्यात म्हणून देखून मोगाच्या आर्च बिस्पानो तुमच्या जिवितांत सबार शेले जेले गेल्यात आसतले पूण आज आमी गेलचो तो शेळो न्हय आज तुमकां उरले कडेन गेल्ले बरी शेलो आमी घालचो न्हय तुमकां आमी मोगाच्या SVDच्या मोगाच्या तुमच्या भवानी शेल्यान तुमकां गुट लायता उबेन आमच्या मोगाच्या तशेंच फुलांचो जेलो बेश्टो आमी घालचो न्ही पयलें तुमकां गेल्ले बरी कोणें पूण आमी घालचे ते आमच्या संतोशाचो उमाळो देखून आमच्या तर्फेन आमच्या मोगाच्या आर्च बिशपाक आमच्या मोगाच्या शेल्यान गुटलायात आनी जेल्यान तांकां सुरंगारायात तांकां लांब आवक बरी भलायकी आनी सबार वर्सांची जिणी सेवेची SVDच्या नांवान जावं दीत म्हूण आमी मागता व्यक्ती SVD सोबलिस्ट कंबो मानादीक चार्ल्स पिंटो तांकां तांची तुमकां सबारांक वळख आसा आमची दमस्कट्टेंत हजारची आशिल्ली देवादीन बेन्नीबाई तिचो भाव देखून थोडे तरी ताची वळख आमकां थोड्यांक नातिल्ल्यांक हांव दिवंक आशेता बाब चार्ल्स पिंटो जल्मल्लो कुलशे घरांत पेदमाले मार्चाच्या 3 तारीखेर 1946 तांची आवय बापूय देवादीन सेबॅस्टियन पॉल पिंटो आनी देवादीन सेवरीन पिंटो आज आमी पयल्या वचपांत आयकलें सामुएलीक तो ल्हान आसतनांत देवान आपयलें तशेंच फादर चार्ल्साक ल्हान आसतनांत देवान आपयलो सामुएल ताका कोणें आपयलें म्हूण कळनासतना तो एली चर्चीन गेलो तशेंच फादर चार्ल्स ताका आपयता आसतना तो जेजूस चर्चीन गेलो जेजुइताक म्हाका जॉयन जावंक आपयता दिसता म्हणून पूण तांणी सांगलें ना तूं आनीक ल्हान वचून न्ही दे 8वी जाल्या उपरांत तूं ये म्हूण ताका पाटी धाडलो तो पाटी वता आसतना देवान परतून आपयलो चार्ल्स म्हणटा आसतना ताका आयकलो मात ताळो न्ही देवान ताका एका दुताक धाडलो आमच्या SVDच्या हांगा ज्या संस्थाचो स्थापक मानादीक पीटर बेहरालन म्हणून तांकां मालगड्यान तुमकां वळख आसा तांकां मुखार धाडन ताच्या गरयेक सांपडलो अशें देवान आपयता आसतना ताका धाडूं ना पाटी बगार ताका पयलें चान्स मेळ्ळें तांच्या जॉयन जाल्लो तो नंतर SVDचें घर सुरू जाल्लें थंय देखून थंय रावन एक वस्तू शिकल्यात खंय घडीत आसा ते वडीत देखून तांकां थंय वचूंक पयलें चान्स मेळ्ळें आनी तांची वोट जाली 1974 बिस्पो बाजुलान तांकां वोट दिल्ली उपरांतचे शिकाप USAंत धार्मीक जिविता विशयंत सेमिनार्स तरबेते विशयंत आनी स्पेशलायज इन स्पिरिच्युअल डिरेक्शन एंड कावन्सिलींग अशें तांकां थंय तरबेती जाल्या आनी सभा संगती आसात आनी कितें आसा पुरा सांगूंक गेल्यार आमी आज सांगात देखून चड सांगूंक हांव वचना 50 वर्सां ह्या जगाची जिणी गवळीक वावर 10 वर्सां फिरगजेंत आनी 8 वर्सां नोवीस मास्टर जावन 1 वर्स असिस्टंट नोवीस मास्टर जावन आनी 32 वर्सां फॉर्मेटर सेमिनारिस्टांची तरबेती दिवन आनी प्रोविन्शियल जावन व्हायस प्रोविन्शियल जावन आसा कावन्सिलर जावन आसा सभा रेती तांणी दिल्यात
साबार कावन्सिलींग तांणी साबार जाणां कावन्सील तांणी केलां अशें साबार संगती आसात देखून ते सगळे ती लिस्ट शिकळ उडली आसा पण प्रस्तुत इंदोरांत आसच्या स्नेहालया सायको स्पिरिच्युअल सेंटर हातूंत ते वस्तीकरण आसात आनी थंय तावन ते सेवा दिवन आसात. दर्याची गुंडाळी दर्याक उडिल्ल्याक मात्र कळटा, लारांच्या बियाणान तडी राविल्ल्यांक न्हय. देखून फादर चार्ल्स भवाडतान देवाच्या मोगाच्या मिसावाच्या दर्यांत उडल्यात बुडोवनात आनीक उपेन आसात, बुडिल्ल्यान सकयल वयर काडटात अशें तांचें मिसांव आनीक मुंदरसून आसा. आपल्या उद्देशांत तिरासन आसल्यार मात्र आमकां जाय जाल्लें कितेंय करूंक करी येता. तर आमच्या मोगाच्या फादर चार्ल्स तुमकांय आमी दिवचें तेंच शेलो परतून तुमकां आमी घालता. तुमी जायते शेले घेतल्यात आसतल्यात पूण हांवें ओडूर सांगिल्ल्या प्रमाणे शेलो तुमकां आमी घालिना. आमच्या मोगाच्या शेल्यान तुमकां गुट लायता आनी तुमकां फुलांचो जरो हे घालता आसतना ते पळोवंक प्लास्टिका बरें दिसता न्हू. हय, तो भावना घातली ही फुलां भोंवतली पूण तो भोंवसना. तुमचें जिवीत केदांच भावार्थाचें जावं दी, भावना जावं दी आनी सदांच साबारांक तुमकां येदोळूस दिल्ले प्रमाणे देवाच्या लागीं हाडूंक भगवान आर्नोल्ड जॉन्सना बरी तुमकां फावो जावं दी म्हूण सक्तांच्या नांवान हांव मागतां आनी ताका गुटल्यात शेल्यान मोगाच्या. विधीर पळयत आसतना दोन पास्कांच्या वाती सांगता एक भोवतीज मेळटना मेळ्ळ्या एका वाती बरी दिसता आमचो मोगाचो क्रिस्टन फर्नांडीस. तूं एक पळय आनी की पास्कांची वात जातलोय. ओडोल सांगिल्ल्या प्रमाणे फादर वॉल्टरान फादर क्रिस्टनाक मनादीक आर्च बिस्प पयलें आब मागीर पाद्र्याब मागीर आर्च बिसायब अशें ताका 3 तरांचे आब जाल्यात. बिस्प कार्नेलियोच्या भयणीच्या दुयेंसो पूत देखून पूत आमकां बसता तेन्ना ताका आब म्हणूंक अर्थ संतोश. देखून आबाच्या पास्काच्या वाती तावन ताका इल्लो उजवाड मेळ्ळा आनी आज तोच आमकां अर्थ संतोश. हे तेगांयचें जिवन जल्माचे दीस पळयत आसतना इज नॉट बाय चान्स बट बाय चॉयस ऑफ गॉड म्हणून दृढ जाता. बिस्पांची जल्माची तारीख जावन आसा मार्चाची 14. मानवी चार्ल्स पिंटोची जल्माची तारीख जावन आसा मार्चाची 3 आनी फादर क्रिस्टन फर्नांडीसाची जल्माची तारीख जावन आसा मार्चाची 13. तर तेगी जावन मार्चांतले तर सांज होवंक भेटून समर्पण दिल्ल्या म्हयन्यांत ह्या तेगांयचो जल्म उद्देशितलोच तांणी सोमेस्तांनी झुजे बरी जाय म्हणून तांचे आपुणे ते हातूंत खंडीत जावन आमकां कळटा दृढ जाता. मानादीक क्रिस्टन फर्नांडीस जोग कारगिल त्या जाग्यार जल्मल्लो. तर उदक वयतान सकयल पडटा संतोश दिता सगळ्यांक त्या देवाची कृपा ताचेर हें वळटा आनी तांकां तशेंच संतोश साबा जाणांक ते दितले. ताच्या वय बापूय जावन आसात दामाज आनी डेसी फर्नांडीस आसात कितें हांगा आयलान कोण ती ताका बेरवा ओके तांकां व्हडल्यो मोगाच्यो ताळयो.
तांकां 2 जाण पूत आनीक पूत आयला ना तर एकल्याक तांणी देवाच्या सेवेक एसपीडीक धाडला दुसऱ्याक येदोळ तांकां दवरला देखून दोगांची ती सेवा देवाक मानता तसली जातली तुमकां देवाचें व्हडलें बेसांव कृपा बरी भलायकी संतोश तुमच्या जिवितांत मेळटले. फादर क्रिस्टन कारगिलांत दवरलें तें तांती एसविडी किऱ्यांत रवणेक दवरलें आनी हांगा ऊब मेळोन तें पेल भायर येवन दुसऱ्या आमच्या जाग्यांनी भोपाल इंदोरांत ताची कॉलेज स्टडीज भोपालांत फिलॉसॉफी कलकत्तांत रिजन्सी पुनांत थियोलॉजी जावन मार्च गेल्या त्या डिसेंबराच्या 30 तारीखेर आबाच्या हातांत तावन तांकां वर्द मेळ्ळी. तर हे वर्तें भाग आमकां संतोशाचें. रिले गेम आमी सकाळीं खेळ्ळा इस्कालांत ताका एक बॅटन म्हण आसा कोल दिवंक आसा तो काडून दावचे आमी पडल्यार उठून काडून दावंक आसा तशें एक वर्तें भाग फादर क्रिस्टनाक मेळ्ळा ताच्याच आबातावन तें बॅटन घेवचें भावडटाचें तें आनी कशें तसो आब पुरासण नासतना देवला तशें आमचो मोगाचो फादर क्रिस्टन फर्नांडीस तेय दवरतले. देखून तुमकां आमी बरें मागता तुमच्या ह्या धैर्यादीक मेटा खातीर आनी तांचें आपोणें जावन आसा आतां एपॉयंटमेंट इस्टर्न प्रॉविन्स म्हणटा आमी. इस्टर्न प्रॉविन्स म्हळ्यार थंय ओरिसा झारखंड कोलकाता आनी ते बरोबर तातूंत येतात देखून ताका थंय मिसांव गांवाक धाडटले आनी ताका हांवें समजल्ल्या प्रमाणे ताका येदोळूच तांच्या प्रोविन्सियलाचो सेक्रेटरी जावंक तांकां सुचन दिलां. तशें जाल्यार उरल्यो संगती हांवें सांगचें म्हणना ताची शाती कशी म्हणून समजयत वर्थ मेळिल्लेंच ताका प्रोविन्सियलाचो सेक्रेटरी जावंक आपयलां जाल्यार तें एक वर्तें ताचें देणें म्हूण आमी समजोवचें. मोगाच्या क्रिस्टन फर्नांडीस तुवेंच तुजी झुजां तळ विसरून काडूंक जायना तें काम देवाचें पूण बावटो नातिल्ल्या जाग्यार बावटो उबारचें काम तुजें. देखून सदांच उडास दवर. भाजल्या शिजिल्ल्या शिवाय पक्वना जायनात हुशार नावीक शांत दर्यांत तयार जायनात. तर तुवें आतां काडिल्लें तें मेट तुका धैर्यादीक करतलें आनी तुका दर्यांत उसांबळ जाल्ल्या वेळार तूं हुशार नावीक जातलोय आनी भाजल्या तुका भाजून शिजोवन तशें एक बरो मिशनरी करतले. देखून तुका आमी एसविडीचे संदे आनी हांगा हाजर सोमेस्ता बरें मागता तुज्या मिसावांत देव तुका सांबाळून दी आनी राखून दी. तुकाय आमी आतां दिवचो तो शेलो आमच्या मोगाची ऊब दितलो आनी तुका घालचे ते आमी फुलां उडास करतले की केदाळाय फुलां मेळचें नात थोडे फावटी तुका फुलां मेळटना कांटेय मेळटले. देखून मोगान संतोशान घेवन मुचे मेट मुखार वचून दी आनी भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सन तुका सदांच प्रेरण जावं दी म्हूण आमचें सक्तांचें मागणें जावं. तुमी ग्लास वयर उखलचे आनी ताका चेस म्हणचे सक्तांचे बरी भलायकी तांकां मेळोवन दी. प्रियन लुईस तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. सुकें लांकूड कितलें जळटा म्हणून तुमकां कळ्ळें म्हूण चिंता. खाली जावं दी येया आनी पळया आयच्या शुभवार्तेचो संदेश कोणे कोणाक म्हणलें म्हणून सांगची गरज ना. देखून
अनुभव व्यक्ती आणि खंडित जावन आमचे सांगाता हर एका मिशनरी सांगाता कष्ट सुख दुख सगळे जणा जाल्लो आमच्या वाठारांत असो एक पदराप पद सिप्रियन आणि सबार संगती कावाना मुखांतर बरोवण्या मुखांतर बरोवन ताणें फायज केल्यात सबार नाडकुळे तो केळोंक कारण जाला आणि खंडीत जावन तांचो अनुभव आमच्या तेगाय याजका विशयांत तांणी भोव अपुर्बायेच्या रितीन वर्णून सांगला तुमकां आमी आभारी जावन आसा देव बरें करूं म्हणटा परत एक पोटी आमच्या वाठारांत आमच्या ह्या सभेंत आमच्या ह्या संभ्रमांत वांटेली जाल्यात हांव आमच्या वाराड्याचे सबार याजक परत एक पोटी नांव काडून तांकां येवकार मागता आमच्या वाराड्याचे विगारवार बाप ऑजवर्ल्ड मोंतेरो किऱ्या फिरगजेचे विगार दयेकर्न उबा राव जय सर्वांकी थाळयांच्या आवाजान तुमकां स्वागत किऱ्यांत वस्ती याजक जावन अशे फादर आपोलिनारीस तुमकांय आमी येवकार मागता स्वागत म्हणटा काटिलचे विगार बाप मायकल मस्करेनस दयेकर्न उबा राव जय तुमकां मान बागयता निरुडेचे विगार फादर आल्बन रॉड्रिगस तुमकांय आमी येवकार मागता किन्नी गोळीचे विगार बाप पावस्तीन लोबो तुमकां मान बागयता सहाय्यक विगार बाप विवेक तुमकांय आमी बरो येवकार मागता पक्षीगेरेचे विगार बाप मेल्विन नोरोना थंयसर फाटल्यान आसात आनी थंयसर वस्ती याजक बाप रॉबर्ट क्रास्ता तुमकांय बरो येवकार मागता आनी एक रेदमतरिस्त याजक आमचे सांगत आसा फादर गब्रिएल तुमकांय आमी मानासो आनी गनासो येवकार मागता उलय सोम्या उलय आतां कोण आयकता सेवाक तुजो हांव आयकता आयकल्यान गी उतरां खंय आयकली खंय आयकली आयच्या वा तितलें शाबास पोट भरलें काली जावं दी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्लीं तीं उतरां उलय सोमिया उलय आतां सेवाक तुजो हांव आयकतां सामुएल प्रवादीन सांगल्लीं तीं उतरां एका गोवळ्याचीं उतरां खंडीत जावन आमकां दादोशी करतात बोगणांचो तुरो अनभोगांचो झेलो घेवन काळजाचे अत्रेक घेवन आमकां उल्लेख करून उलयतात बिस्प लियो कर्नेलियो दयेकर्न तुमची दोनूच उतरां आमचे समोर हांगासर आज जाल्ले आमचे समेस्त मानिस्तानो फादर रेक्टर जॉर्ज आनी एसपीडीचे सांद्यानो आमच्या सेजारच्या फिरगेजेच्या विगारानो समेस्तानो आनी हांगासर वेदीचेर हजर आशिल्ल्या फादर चार्ल्स फादर क्रिस्टन ताच्या कुटुंबाच्यानो समेस्त भाव भयणीनो आनी रिलिजियसानो दोन शब्दांनी अखेर करचें जाल्यार थँक्यू म्हणाचें जालें हांवें एक थोडे शब्द सांगता 3 मिनटां काडटा चड म्हळ्यार एक कितें म्हळ्यार हांव जॉयन जातना हें खिऱ्यान नातलें म्हाका सिदा माव वचोंक पडलें आनी मावून म्हाका हिंदी भाशेन शिकोवंक पडलें हिंदी म्हाका ह्या नातली जाल्यार पयल्या वर्सा म्हाका फर्स्ट एग्जामांत जायते तांबडे गीत मेळ्ळे मागीर हांवें सांगलें कितें करचें जाल्यार देवान सांबाळ्ळें आनी म्हाका मुखार वचूंक ताणें प्रोत्साहन दिलें आनी अशें आज हांवें आतां 51 वर्सां 51 वर्सां म्हजे सासरदोतपणाची तशेंच 25 वर्सांची बिशप्स गवळी बाबाचें तें कार्य केलें जाल्यार देवाक अर्गां आनी म्हज्या समेस्त इश्टांक आनी कुटुंबाच्यांक अर्गां कित्याक म्हळ्यार तांच्या मागण्यांन हें म्हाका संभव जालें 2 सावलां म्हाका केदाळे विचारूंक आसतलीं लोक विचारतलो हांव आतां भायल्या गांवांनी विजिटेशन्साक रोमांत आसतना 45 कंट्रीज ऑर मोर दॅन 45 कंट्रीज हांव भोंवलां सगळे कडेन तांणी विचारचें आसता तूं खंयचो गी म्हण तांकां डावट आसलो खंयचो म्हण कळना हळटार म्हजे केंस दवे जावन गेले दवे जाल्ल्या उपरांत थोड्यांचे केंस जडटात थोड्यांचे केंस दवे जातात प्रायज जाल्ल्या बरी दवे जाल्ल्या उपरांत ताणें चिंतचें हांव खंय लॅटीन अमेरिकेंतल्यान आयलां म्हण आदल्या फावटी केरळ गेल्ल्या वेळार ताणें सांगचे 2 जाण पाद्र्या म्हजे सांगत आसले ताणें सांगलें तूं एका फॉरेनरा कडल्यान हांगा आयल्यात गी म्हणून कशें जावं दी ते एक सवाल म्हळ्यार आमकां निर्दिश्ट जागो आसा आमची वस्ती आसा आमचें कुटुंब आसा जाल्यार आमी वी आर सपोज टू बी एज मिशनरीज आमी
त्या एका निर्दिश्ट जाग्यार येवन ग्लोबल एटिट्यूड आनी स्पिरीट चलयचे ते आमच्या एसपीडीची विशेषता. खंयच्या जाग्यार वचून खंयच्या गांवांनी वचून वावुरचें कार्य करचें मिसांव काम करचें तें जावन आसा एक आपोवणें. इंटरनॅशनॅलिटी इज आवर कॅरेक्टर एंड तशें जाल्ल्यान अबावट 84 कंट्रीसान आमचे सांदे वावुरतात आनी सांत आर्नोल्डान आमकां तेंच प्रोत्साहन दिल्लें. ते दोगूच जाण काम करता आसतना एकल्याक ताणें चायनाक धाडलें सांगिल्लें आसा फ्रेनार्डिमेट्स फादर फ्रेनार्डिमेट्स आनी सेंट फ्रेनार्डिमेट्स. ते सवाल. दुसरें सवाल एक सारचें आसलें तुमी आतां एक 51 वर्सां करशिल्लीं 25 वर्सां तूं सासरदो जालाय. आतां तुका तुजें जिवन नव्यान चिंतचें जाल्यार तूं तरणाटो जालाय जाल्यार कितें तूं इस्ता आसुल्लाय कसलें जिवन तूं इस्ता आसुल्लाय. हांवें सांगलें आसा केदाळे हेंच जिवन परतून जिवंक हांव रेडी आसा तयार आसा दुसरें कितेंय न्ही. कित्याक म्हळ्यार जीण हें आमकां कितें संतोश दिता तें जावन आसा आमचो उद्देश. कित्याक म्हळ्यार एका सायकोलॉजिस्टान 3000 लोकां कडेन विचारलें तुका जिवोवचो उद्देश कितें आनी 94% लोकांक सांगलें आमी अशें जियेता कित्याक म्हळ्यार आमचें भविश्य बरें आसतलें म्हण आमी चिंतून आसा. आतांचें आमचें जिवन कितलें म्हळ्यार चड संतोशाचें न्ही. नॉट व्हेरी हॅप्पी नॉट कंटेंटेड 94%. तशें म्हणटाना आमी केदाळे मुखलें कितें बरें आसा तें पळयता न्ही. आमी आज कशें आसा तांत संतोश भरीत जाल्यार देव आमकां ही रिवॉर्ड्स आमकां जायतो संतोश दिता आनी इंटर्नल satisfaction and joy is what matters. Internal satisfaction and joy. Externally भायले तावन आमकां जायते कश्ट येतात क्रिस्तांवांक जाल्यार जायते कश्ट बघूंक मेळटात ना भारतांत जाल्यार. पूण आमी कितेंच अनवर आयल्यार देवाचो मजत आमकां आसा आनी ते आर्नोल्ड जॉन्सनान सांगलां केदाळे युअर विल बी डन नॉट मायन. म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावन दी म्हण आर्नोल्ड सेंट आर्नोल्डान केदाळे सांगलां. तें जावंक जाय आमचें चिंताप आनी आमची जिणी आनी अशें आमी संतोशान आमचें जिवन मुखार व्हरूंक आमी शकता. तुमच्या सगळ्या मागण्याक देव बरें करूं आनी विशेश करून आमच्या रेक्टरांनी आमच्या कम्युनिटीक म्हाका तें स्वागत दिल्ल्याक आनी अशें म्हाका 1-2 दीस चड रावंक सांगलें ह्या कार्यक्रमाक रावंक. त्या खातीर हांव फादर जॉर्ज आनी समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी थँक यू वेरी मच आनी गॉड ब्लेस यू. म्हजे वचत मागा आनी जाल्यार देव बाजू गॉड ब्लेस. देव बरें करूंक बिशप लियो तुमकां. तांबडे गीट सुरवातेक हर एकल्याक मेळटात पूण ती तांबडी पट्टी जावन परिवर्तन जावंक आमची आशा आमच्या कुटुंबादारांची आशा आनी देवाची मांडावळ खंडीत जावन ते तांबडे गीट तुमकां तांबडी पट्टी मेळोवंक कारण जाल्या तासूंक पुरो. देव आपयता बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या शेतांत. ताणें जर तर आपयलां तो वापरता तो खंडीत जावन ताका बळवंत करता बेसांवांनी भरता आनी बेसांव दिवंक कारण जाता. साबारांक तुमी बेसांव दिल्यांत साबारांक तुमी मागलां आनी मुखारी देव तुमचे तावन तुमच्या तेगांत तावनी बेसांवां दिवन दी आनी बेसांव जोडचे साबार आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा. दया करून उबें रावचें आनी वेदी रिते करची. मुखल्या कार्यक्रमाक वेदी सोडली जाय म्हणून विनंती आसा. थँक्यू सो मच. जोरदार ताळयो. याजक जाय तर धार्मीक जाय तर खंय तावन विंचतात कुटुंबां तावन विंचतात. कितें जातात एका भुरग्याच्या योजनांत एका भुरग्याच्या वाडावळींत जें भुरगें सुरवातेच्या हंतांत आसतना ताका आमी कितें दिता कितें शिकयता तें मुखार पर्यंत उरता. मुखार आमी आपणायिल्ल्यो डिग्र्यो पुरो वेस्ट खंय आनी खंडीत जावन आमी जर तर याजक धार्मिकां ह्या देवाच्या शेतांत वावरूंक शकता तर हाका कारण करत आमची कुटुंबादारां आमची वडिलां साबार वडिलां हांगासर आसात. संतोश तुमकां भोगता आसूंक पुरो थोडे पटीन दूख भोगताय आसूंक पुरो. खंडीत जावन तुमचे आशिर्वाद तुमी ह्या मेळाक दिलां हे तुमच्या भुरग्याक एक देवाच्या शेतांत वावरूंक दिलां
तें बेसांव तुमकां 100 वाट्यांनी, कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगचें जावन आसा, जें कोण आमी आशिर्वाद दिता आसतना, एक याजक जावन एक धार्मीक जावन बेसांव दिता आसतना, आशिर्वाद दिता आसतना तितलीं जाणां तुमच्या खातीर मागतात खंय. बिस्पांनी सांगलें म्हज्या खातीर मागा, आमच्या खातीर तुमी मागतात म्हणलो आमचो बरवसो, आनी तितलें बेसांव ताच्या की दोडत्या मापान बेसांव तें कुटमाक फाटीं वेता. तुमकां आस्त बदीक पयशे कितेंच आमी दिवंक शकना, बघा तितलें बेसांव तें कुटुंबाक फाटीं वेता. देखून मुखल्या दिसांनी आमच्या कुटुंबांत याजक जावं दी, धार्मिकां जावं दी, देवाच्या शेतांत वावरून दी म्हणून आमी आमची आशा जावन आसा. नासणारा नासणारी लग्ना दुवारी न्ही, या वेदी बोवारी. आज पळय बांद बांदला काळजा बोवारी. हें जाल्यार समा आज बांद आमच्या काळजा बोवारी या वाठारांत, या यस्वीडी आमच्या या हांगासर आजच्या माटवांत काळजांत उल्हास भरला, भोंवती वारें वळ्ळा, दोगांयच्या काळजांत रे मोगान घोंटेर बांदला. मुखार सांगा ना, कित्याक म्हळ्यार काळजाचो गोंडो तुमी आनी आमी समेजता. कित्याक म्हळ्यार हें कार्य संपोवन येता, कार्य संपोवन येता. हें घर जिवाळ उर जय म्हण जाल्यार साबारांनी बरें मागलां, दान दिलां, बरें केलां. हें कार्य सोबो जय म्हण जाल्यार कारण जाल्ले साबार आसात. वेगवेगळ्या रितीन आधार दिल्ले, प्रोत्साह दिल्ले साबार जण आसात. हे मोगाचें गोंटेर सदांच उरोन दी म्हणून, हे मोगाचें गोंटेर सदांच उरोन दी म्हणून आशेल्लीं साबार आसात. देव बरें करची. 2 उतरां उलोवंक आमचे मुखार येतात. फादर मेल्विन सिक्वेरा, आर्नोल्ड निवास, आमच्या प्रायवंताच्या घरचे डिरेक्टर बाप, आमच्याच कुटुंबाचो सांदो. ओवर टू फादर मेल्विन सिक्वेरा. हांव हांगा आसल्या सोरों पैकी लंब जाल्यार म्हजें दिनवसणीची उतरां चड लांब आसची नात. Gratitude is the divine virtue in a person. It's not the joy that makes us grateful, but the gratitude that makes us joyful. संतोषाच्या शिखरार आमी आसा, संभ्रमांत आमी आसा, आनी संभ्रम म्हणटा आसतना हो संभ्रम सावकासा करून दिल्ल्या आमा सर्वांक तांचो उगडास काडूंक आसा. इंग्लिशांत एक संज्ञा आसा, फीलिंग ग्रॅटिट्यूड अँड नॉट एक्सप्लेनिंग इट इज लायक रॅपिंग ए प्रेझेंट अँड नॉट गिवींग इट. म्हाका न्हू प्रेझेंट तयार आसा, हांव तुमकां दिना जाल्यार तें प्रेझेंट जायना. आयसो हो संतोषाचो संभ्रम हांव हांगाच्या ह्या घरच्या वडील मनादीक जॉर्ज क्रास्ता आनी कुटुंबाच्या सोर यस्वी कुटुंबाच्या सोर संदेच्या तर्फेन तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणून हांगा आसा. आयचो हो दीस संतोषाचो हांव दिनोसूंक फावो धन्य देवाक, कित्याक ताणें आम सर्वांक हो दीस फावो करन किरे सेमिनाराच्या वाठारांत एकठांय करन एकामेकाचो संगत अनुभव करन संत आर्नोल्ड जॉन्सनाच्या फेस्ताचो संभ्रम आचरण करूंक आमकां फावो केला. सगळो संवसारच आमचे मिसांव थळ म्हणल्यार आर्नोल्ड बापाच्या संज्ञेत तावन उर्बेस्त करन दैवीक शब्दाच्या मेळाच्या मिशनरींक धाडन हें किरें परिसरांत यस्वीडी तरबेती आसा करूंक प्रेरण जाल्ल्या आमच्या यस्वीडी मेळाच्या सोर वडिलांचो हांव काळजांत हांव आभार मानतां. देवान ह्या सेमिनाराचेर गेल्या त्या वर्सा वतल्या कृपे देण्याचो उगडास काडन आम्हा सर्वांच्या खातीर मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या आमच्या भोव मोगाळ मनादीक निवृत्त आर्चबिशप लिओ कोर्नेलियो बापांक हांव विशेश तरान देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो संदेश आमच्या काळजांत सदांच आसतलो. आपल्या याजकी जिणेची 50 वर्सां संपोवन यस घरांत रावन आपल्या याजकीपणाची तरबेतीची सुरवात केल्ल्या आनी आयच्या देवस्तुत्यांत आमच्या घडणाऱ्या फावंडर विशयांत संस्थे विशयांत आनी देवाच्या उतरा वयर गूण नियाल दिल्ल्या आमच्या मोगाळ बाप चार्ल्स डिसोजाक हांव आभार मानतां. सॉरी आज कितें गे सगळ्यांचे सरनेमां मिस जातात. ओके सॉरी. गेल्या त्या म्हयन्यांत 15 दिसां आदीं
ह्या सुडी मेळाचो संदो जावन वर्द घेतिल्ल्या आनी आज हांगासर सहबटवणी केल्ल्या मोगाल बाब क्रिस्टन फर्नांडीस ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ताच्या मुखल्या मिसावांत बरें मागता. सर आमच्या येसुडी मिशनरींचो विशेश तरान आयच्या दिसा हांगासर आजाराच्या सर येसुडी भावांचो हांव उपकार बावरतां. ह्या बागी दिसा स्वागत नृत्य केल्ल्या होली स्पिरीट कॅन्डिडेट्सांचो ते आमचे कन्नडा कोंकणी येनात जाल्यार तांणी कन्नडा नाच केला बऱ्या रितीन आमकां स्वागत केलां आनी तांकां ट्रेनींग दिल्ल्या सर होली स्पिरीट सिस्टरांचो हांव आभार मानतां. येसुडी मिशनरी ह्या जागोवचे आपोवणें देववंत कुटुंबांत उपजता. हांगासर आमच्या उल्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या आमच्या सौर ह्या जकांच्या कुटुंबदारांचो हांव उपकार बावरतां आनी तुमचे वयर देवाची विस्नार आशिर्वाद मागतां. मोगाचे न्हू ह्या घराक आर्थीक आनी अन्य रितीन मजत करच्या सौर दानीचो हितचिंतकाचो आनी बऱ्या मनाच्या मनशांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या ह्या सेमिनारीन सदांच संगत दिवच्या आमच्या येसुडी सेंटराचे विशेष करून डिवायन कॉल सेंटर मुल्की आर्नोल्ड निवास क्रेम आनी सेंट एन्स चर्च नाला हांगाच्या सौर ह्या जगांचो ह्या जगांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमकां सदांच बरें मार्गदर्शन दिवच्या आमच्या मोगाल विगार बापांचो ते विगार वारी जावन आसात मनादीक बाप ओजवाल मोंतेरो तांचे सहाय्यक फादर अपोलिनारीस पिर्गस मंडळीचो आनी पिर्गस घरांचो हांव विशेश तरान उपकार बावरतां. सांगतच आमच्या किरें वराड्याच्या सौर ह्या जाकांचो धर्म भयणीचो आनी धर्म भाव आनी भयणीचो सर्वांचो हांव उपकार बावरतां. मोगाचे न्हू आमच्या ह्या सेमिनारींत वेळा वेळार सेमिनारिस्टींक जाय आसची आत्मीक माहेत मार्गदर्शन आनी तांचो कन्फेसर जावन वावर दिवचो आमचो मोगाल फादर सिप्रियन लुईस तांकां ह्या सेमिनारीच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. I'd like to express our gratitude to the principal of Pompey College, Mr. Desmond, and all the lecturers and the staff who help our seminarians towards academic excellence and personality enhancement. Thank you, dear sirs and ma'ams. तशेंच हांगासर येवन सेमिनारिस्टींक इंग्लीश लँग्वेजाची क्लास काडूच्या पॅट्रीक सराकी हांव आभार मानतां. आमच्या आर्थीक लेखपाक तपासणी करच्या ऑडिटर्स रॉड्रिगस एंड डिसोजा कंपनी हांचो आनी शाबोनी ते हांगा आसा ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचे न्हू सूख दूख आनी आमच्या सुखा दुखांत आमच्या सांगात वांटेली जावंक आमचो वाडो आसा. आमच्या सर वाड्या घरांक आनी वाड्याचो मुखेली जावन आसच्या आमच्या फेलिक्साक देव बरें करूं म्हणटा. आमची सेमिनारी आनी हांगाची सगळीं कार्यां बऱ्या तरेन जायच जाल्यार काल ह्या जकांनी ते आसल्यार पावना. आमच्या मदगा सभार सहकर्मी आसात आनी ते हांगाचे न्ही सक्कड ते हिंदी बेल्ट एरियाचे. इसलिए मैं विशेष रीति से आज हमारी संस्थे में जो सेवा दे रहे हैं अपने अंदर या बाहर अपने विशेष त्याग और मनन अपना सब कुछ देकर इधर अपनी सेवा दे रहे हैं. आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और आप लोगों का नाम भी लेना चाहता हूं. कुमुद, पद्मिनी, प्रमोद, सुनील, संजित आणि आर्नोल्ड निवासाच्या सर सिबंदीचो. स्पेशल थँक्स टू ऑल द स्टाफ ऑफ कॅनरा बँक, MCC बँक, HDFC बँक अँड फॉर प्रोवायडिंग द बँकिंग सर्विसेस टू दिस सेंटर. आज तुम्ही राखण आसात रुचीक जेवणाक आनी रुचीक जेवण राखण आसा. हें रुचीक जेवण ओदकशिल्ल्या अभिमान कॅटरर्स किन्निगोळी आनी असो मालीक मॅक्सिमस आनी ताच्या सगळ्या सिबंदीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या कानाक मधुर आनी आमच्या वयर सावळी आसा करूंक शामियान आनी सावंड सिस्टम ओदकसून दिल्ल्या स्टॅनी आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या मिसाच्या बलिदानांत आम्हा सर्वांक देवाक अर्घां दिवंक आपल्या सुमधुर संगीत आनी ताळ्या मुखांत सांगत दिल्ल्या सौर गायन मंडळीचो विशेष जावन शॉन, पीटर, मारिया, रियाना, वनिशा, जॉस्विन आनी सौर संगीतांक हांव ह्या कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा.
आज फोटोग्राफी केल्ल्या सुदीपाकी देव बरें करूं. आमच्या ह्या इन्स्टिट्युशनांत वर्सामध्ये आमकां मेंटेनन्स कामांक सहाय्यक दिवचो आमचो इलेक्ट्रिशियन जावन आसा विजय आनी आमच्या मेस्काम डिपार्टमेंटांत केदाळे आमी आपयले जाल्यार बसवराज आनी ताची सिबंदी येता तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमकां पोस्टल मॅटर्स आनी दिवचो त्या पोस्टमॅनाकी हांगाच्या रेक्टरा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचें न्हू आमच्या विविध गरजांनी आमकां मजत करच्या शोभा संतान लिनाबाई स्टार एंटरप्राइजेस असो मिस्टर जोसेफ मिनेजस एंटरप्राइजेस आनी साबारांचें नांव काडल्या लांब लिस्ट आसा. नांव काडनासतना सर्वांक ह्या कुटुंबाच्या वडिलां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. वर्सामध्ये आमच्या सेमिनारिस्टींक म्युजीक क्लासकान येवन तांकां म्युजिकान परिणत करच्या जोविटा आनी शॉनाक देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या ह्या बऱ्या कामाक तुमकां देव आशिर्वादीत करूं दी. आयचें कार्यक्रम बऱ्या तरेन संचालन केलां आमचोच मोगाळ प्रवीण. तांकांय तांच्या गणगणीक उतरां आनी बऱ्या तरेन ताणें संचालन केलां. फादर प्रवीण तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूंक म्हणूंक आनी साबार जाण आसूंक पुरो हांव चिंता इतलें पुरो जेवण राखून आसा. तशें जाल्यार कोणायचें नांव विसरून गेलां जाल्यार तुमी मानून घेवचें की म्हजें आनी आमच्या कुटुंबाचें दिनवासनी तुमकां मेळ्ळां म्हणून. परत सर्वांक देव बरें करूं. जेजूचें पवित्र काळीज आमा सर्वांच्या काळजांत वास करून दी म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा. देव बरें करूं. थँक्यू फादर. एका हातांत कितलीं बोटां आसतात? एका हातांत 5 बोटां आसतात. ह्या सेमिनारींत आमी 3 बोटां हांव अकरेंत कडेसो तरणाटो आनी उरिल्लीं 3 बोटां फादर जॉर्ज आनी फादर वाल्टी आनी ती एक हात संपूर्ण जाय तर उरलीं 2 बोटां फादर सिप्रियन आनी फादर मेल्विन. आनी आमचो हात संपूर्ण जाता, आमचें वाठार SVD वाठार संपूर्ण जाता, आमचें कम्युनिटी संपूर्ण जाता, आमचो संस्थो संपूर्ण जाता. देखून आमी 5 जाणांनी वांटून हें कार्य सोबय जाय म्हणली आमची आशा जावन आसली. देखून हर एकल्याक दिल्लो वांटो तांणी बऱ्या रितीन केला. फादर मेल्विन सर्वांक तुमी देव बरें करूंक म्हणा. थँक्यू सो मच अँड गॉड ब्लेस यू. परत एक फावटी हांव उगडास काडटा सर्व दानींचो. हांवें सांगलें हें कार्य मात्र न्हय, सगळें वरोस हें घर जिवाळ वर जाय. साबार जण आमकां वेगवेगळ्या रितीन दान दितात, पाठिंबो दितात, मागण्याचो आदार दितात. तातूंत तुमी खंडीत जावन सांगात दिला, आदार दिला. आनी हें घर जर तर हरी एका दिसा हरी एका वर्सा कांय नातल्यार कांयपणी बदलावण आपणायता, नवें जाव आपणायता, नवेंपण आपणायता. तर परगांवांत आमचे XSVDs हांगा तावन शिकून गेल्ले ह्या आमचे साबार दानी आमच्या वळखीचे आमच्या मोगाचे सर्वांनी दिल्लीं दानां सांगाता घेवन हें घर सोंपता, मात्र न्ही हें कार्य सोंपता. खंडीत जावन हांगास आसा साबार जाणां. फादर नांव नाका, हें आमचें बरें मन. फूल ह्या फुलाची पाकळी ह्या कार्याक हें सारकें सोब जाय म्हणून कोणाचेंय नांव काडिना मोगाचें न्हू. खंडीत जावन जें कोणें दिलां तें तांकां कळीत आसा आनी देवाक कळीत आसा, आमकां कळीत आसा. खंडीत जावन आमी तुमकां आभारी जावन आसा, मान बागयता आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमच्या सर्वांचेर मागता. थँक्यू सो मच अँड गॉड ब्लेस यू. दैवीक शब्दाच्या नांवान सर्व आमी सांगाता मेळ्ळ्या म्हणून आमी हें कार्य प्रारंभ केल्लें. दैवीक शब्दाच्या नांवानच तें पंत पावत जाय आनी दैवीक नांवाच्या शब्दाच्या नांवानच तें संवसाराक पासारी जाय. देखून सर्व SVD मेळाच्या याजकांक हांव वेदीर आपयतां. एक कंतार अकरेचें ताच्या उपरांत जेवणाचेर आशिर्वाद आसतलो. दैवीक शब्दाच्या नांवान सर्व आमी सांगाता मेळ्या. सर्व SVD याजक हांगासर आसचे. सर SVD याजक दया करून वेळ करिनासतना वेदीर तुमकां आपोवणें.
सर्वांनी मोगान एकवटल्या कृपेन बरोवन देण्यानी नेटोवन नावताचें सगळ्यांनी वाजयता दैवीक सप्ताच्या नांवान सर्वांनी मोगान एकवटल्या कृपेन बरोवन देण्यानी नेटोवन नावताचें सगळ्यांनी गाजयता वेळा काळाचो सब देवा थंय आसलो सप्त सरस्नांचो उजवाड जावं पावलो हर एक रचनेचो तो जीव जावं पावलो तो सामचो उजवाड तो सुजवाड आमी धैर्यान परगडता काळोखांत आसल्यांक ताचे थंय हाडटा कृपेन बरोवन देण्यानी नेटोवन नावताचें सगळ्यांनी गाजयता दैवीक सप्ताच्या नांवान सर्वांनी मोगान एकवटल्या कृपेन बरोवन देण्यानी नेटोवन नावताचें सगळ्यांनी गाजयता भोवराडी आमी दैवीक शब्दाचे सांदे आमी सर ह्या स्विडी मेळाचे जात भेदभाव नासता एक जावची येता जीवन क्रिस्ताक परगडता नाचोन गावोन सर्व आमी आमच्या तारकाक आमकां सर्पिता कृपेन बरोवन देण्यानी नेटोवन नावताचें सगळ्यांनी गाजयता दैवीक सप्ताच्या नांवान सर्वांनी मोगान एकवटल्या कृपेन बरोवन देण्यानी नेटोवन नावताचें सगळ्यांनी गाजयता नावताचें सगळ्यांनी गाजयता नावताचें सगळ्यांनी गाजयता. थँक्यू सो मच. हे पद घडले बाप मॅक्सिम रॉड्रिगस आमच्या मध्ये आसा गौवाटी रिजनाचे रिजनल जावन ते आसले आमचे समोर आसात. तुमकां आमी थँक्यू म्हणटा कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. खंडीत जावन दैवीक शब्द अख्ख्या संवसारार परगडतले पासारतले. ही देवाची खुशी देवाची मांडावळ आनी देवाचें योजन. या कार्याच्या अखेरेच्या घडी आमी आसा सबारांक भूक लागल्या म्हणून सांगिल्लें आयकलें भूक लागल्या म्हणून दिसता न्ही. बेसावां वेगवेगळ्या रितीची वेगवेगळ्या तराची पूण दिवचें देवान आमी काली ताची हातेरां मात्र आनी तें घेवचें देवाच्या नांवान. आनी आमच्या समेस्तांक आमी हांगा जमलेल्यांक जे कोण हें कार्य सबोंक कारण करता जाल्यांत आम्हा समेस्तांक बेसांव दिवंक आमी सेवकेच्या जेवणाचेर बेसांव घालूंक हांव मुखार आपयतां. आमचो मोगाचो बाप फादर क्रिस्टन तुमी मुखार येवन आम्हा समेस्तांचेर आमी सेवकेच्या जेवणाचेर बेसांव घाली जाय म्हणून विनंती. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्गींच्या बापा आज हांगा एकठांय जाल्ल्या सर्वांच्या नांवान हांव तुका अर्घां दितां. देवा सुरेस्परा आयच्या फेस्ताच्यो मोग वांटून घेवचे खातीर हांगा केल्ल्या जेवणाचेर ते तयार केल्ल्या सर्वांचेर सर्व दानीचेर तुजे आशिर्वाद घाल. आनी एक जेवण एक मोगाचें उगडासाचें आनी एकवटान बरचें तसलें कृपा हे जेवणान थंय आमकां लाभय म्हूण मागतां. हें आमी मागता त्या जेजू क्रिस्ता वरवीं बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वांक बरें फेस्त मागता. थँक्यू सो मच फादर क्रिस्टन.